Hey, chod हें दिवया नाका space, then they'll take advantage. Okay, we are so concerned that people will take advantage. What about the enemy is taking advantage where we don't know the truth and he's taking us for some other ride? Or traveling somewhere. Yes or no? आम्ही पळयलें तें रोलर कोस्टर रायड आयकूं पळयलां तुमी रोलर कोस्टर बसता आमी उमेदीन मागीर कितें जाता आमकां बसल्या उपरांत रोलर कोस्टर हां आमी बसतना बरो एक्सायटमेंटान बसता न्हू वाव बरो ती काय बरी एन्जॉय करून येयला सो लेट अस गो एंड एन्जॉय सो आफ्टर वी सीट एंड देन इट टेक्स यू देन वॉट हॅपन्स हां देन वी आर स्कॅर्ड रायट सो भायल्यान पळयतना आमकां पयलें बरें दिसता मागीर आमी बसता रायड घेता आनी मागीर तो सारको आमकां भिरांत तेन भरून काडटा ना आय एम नॉट अगेन्स्ट द रोलर कोस्टर ओके आय एम गिवींग एन एक्झाम्पल समबडी वूड से ओ शी इज स्पीकिंग अगेन्स्ट द रोलर कोस्टर नो 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 आय एम नॉट स्पीकिंग तुमकां बरें लागता तुमी बसा आय एम जस्ट गिवींग एन एक्झाम्पल म्हाका बरें लागना हांव बसना हालेलुया थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस आर वी लाइव ऑलरेडी ओके Thank you, Jesus. Let's all close eyes. Lord Jesus, we thank you. We praise you. जेजू तुका आमी आर्गां दिता तुका आमी दिनवासता तुका आमी वखाणटा तुजे सगल्या बरेपणा पासत दिनवासता तुका दोनया आयज आमी एकठांय जालें तुज्या नांवान आनी तुजें उतर आमकां म्हणटा तुज्या नांवान जेन्ना दोगां वा तेगा एकठांय जाता तूं आमच्या मदेकांत हाजीर आसताय आनी तूं आमच्या मदेकांत हाजीर आसाय तुजें हाजीरपण आमकां अणभव जाता म्हूण आमी तुका दिनवासता आनी तुका आर्गां आनी वाखाणें दिता पवित्र आत्मो ह्या सुवातीचेर आसा आमच्या मदें आसा आमचेर आसा आमच्या भितर आसा आमच्या सांगाता आसा आनी आमकां तो शिकयता आमकां तो राखता सांबाळटा देवा उतरा प्रमाणे आमकां बऱ्या रस्त्यार आमकां बरो रस्तो दाखयता म्हूण तुका आमी आर्गां आनी वाखाणें दिता बापा ही शिकवण सुरू करच्या आदीं आमचें मन आमचें काळीज आमी तुका समोर उमता दर एके घडये आमच्या जिविताचे तूं जाणा जेजू आमच्या काळजाचे आवंडे तूं जाणा आमी 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 खंय वी आर लॅकिंग इन अ लायफ खंयसर आमकां तुजी गरज आसा खंयची एरिया आमच्या जिविताची आमी तुका आजुनूय सरेंडर करूंक ना जायते आमच्या काळजान जायत्यो एक कुडी आसात एक रूम आसात की आमी तुका वद्दे ओपन केल्या वद्दे करूंक ना जे रूम्स आमच्या जिविताचे आमी तुका ओपन करूंक ना आमकां तुजो आदार दी बापा सगळे काळजांचे आमचे आमी एक रूम करून दवरला एक रागाचो कोडूसाणेचो एक जेलसीचो कुड्डेपणाचो जावं कसल्या वेसनाचो हे सगळे जागे जे वद्दे आमी हिडन करून दवरल्या हे सगळे आमी आमचें काळीज मन तुका उक्तें करूंक तुजी कृपा तुवें आमकां दिल्या म्हूण तुका आमी दिनवासता आनी ही शिकवण आमी सुरू करच्या आदीं आख्खें आमचें काळीज मन तुका उक्तें करता बापा तुज्या आदारान तुज्या शोकतेन तुज्या पदवेन तुज्या कृपेन दर एका आमच्या मनाचो आमच्या दर एका काळजाचो भाग आसा सगळो तुका आमी दिता तूं आमकां शिकवय तूं आमकां तुज्या मोगान वाडय तूं आमकां तुज्या मोगाचो आमकां अणभव अदीक आनी अदीक तूं वाडत वचोन दी आनी आमी तुज्या मोगान वाडोवन दी आनी होच मोग आमी सगल्याक आमच्या सोर भोंवती आमकां जी कोण मेवता तांकां आमी हो मोग तुजो दिवपाक तुजी कृपा तूं आमकां दिता म्हूण तुका आमी दिनवासता आनी आर्गां दिता Lord Jesus, I surrender this moment into your hand, Holy Spirit. Take complete control of my mind, of my thoughts, of my thinking, of my vocal cord. Whatsoever I speak in your name, O Lord, and I believe that it is you who is speaking through me. Anything which is not from your kingdom, which is not from your word, Lord, allow me not to speak anything which is not from you. Thank you, Father. Thank you, Jesus. हे मागणे करता आमी जेजू क्रिस्ताचे नांवी. Amen. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. हालेलुया सो आमी कितें शिकतालीं नितीवनपण देवाचें नितीवनपण मनशाचें रायचसनेस ऑफ गॉड एंड अ सेल्फ रायचसनेस ओके आतां रायचसनेस ऑफ गॉड आमी कशें मेवला म्हणलां आमकां आं नितीवनपण आमकां जेजूचें कशें मेवलां बाय फेथ इन वॉट जीसस हॅज डन आतां हांगासर आमी जी एक स्टोरी पळयता एक जेजू आमकां एक लुकान आमकां एक स्टोरी बरयल्या जेजूच्या टायमा आयली कितें घडलें एक फारिजेवाच्या घरान एक फॅरसी आसलो सायमन नांवाचो तेज्या घरान कितें घडलें आमी सुरवातेक 2 चॅप्टर्स 2 स्क्रिप्चर्स आमी पळयल्या की एक पातकी वस्तोरी त्या फारिजेवाच्या घरांत वेता आनी जेजूच्या पांयांक दुखांनी आपल्या रोडांक कोमेस कोत्ता आपले पातोक ती वळखून घेता आपले पातोक ती समजता वय हांव पातकी सो देव आमकां म्हणटा आमी दर एकल्यान आमचो गुन्यांव वळखून घेवपाक भोव गरजेचें
आमी तर आमचो गुन्यांव तर वळखोन घेना जाल्यार आमकां आमचें बोगसणें आमकां कितें म्हणटा तें भोगोन येना. वी कॅनॉट एक्सपिरियन्स आ फॉरगिवनस. आमकां गमचें ना आमी फॉरगिवन जाल्या ओ कितें. पूण आमी तर आमचो गुन्यांव वळखोन घेना जाल्यार. ओके, हांगासर आमी बेगीनूच पळोवया. एंड वेन दे हॅड नथींग टू, ओके, वॉट वॉज द क्वेश्चन? And when they had nothing to pay, he frankly forgave them both. Tell me therefore, which of them will love him most? Okay, go to the next verse. Now, Simon answered and said, I suppose that he to whom he forgave the most. आता कोण तो most आहलोलो? 500. 500 दिवपाक आहलोलो पळय तो. And then he said to him, you has rightly judged. आता एवरी सीन इज अ सीन. दर एक पातोकूच. तें अडल्ट्री आसो न्ही, मर्डर आसो न्ही, ओ तें प्रायड आसो न्ही तुज्या भितरल्यान. समजता? कितेंय तें आसो न्ही, दर एक पातोकूच देवाचे नदरेन. पूण आमकां पळयतना आमकां पातोक व्हडलें खंयचें दिसता? एक प्रद्वारपण, खून करप, हें चोरयो करप, जे लोकांक दिसती पडोन येता पळय भायल्यान, तें व्हडलें पातोकशें आमकां दिसता. जायते फाटी आमी चडशीं कॅरफूल रावता असल्या पातकान पडपाक. करेक्ट? कित्याक हें पातोक कितें दिसती पडटा दुसऱ्यांक. पीपल कॅन पॉयंट यू. करेक्ट? आनी आमी एक गोरवाचें पातोक आसता पळय तें आमी भितरल्या भितर घेवन आसता. एक कुड्डेपण जावंक जाता आमकां जेलसी जावंक जाता. जेलसी कोण बरो सक्सेस जाता आमकां भितरल्यान बरें गोडसाण येता न्हू. गोडसाण येता. शेजारी बरो वयर सरता बिजनसान आमकां बरी खुशालकाय येता न्हू. बायल जोगोटली घोवाशीन तेका पळय रे तो काय बरो वर्सा वयर सरोता, तूं कितें कोता? कंपॅरिजन. करेक्ट? कंपॅरिजन जाता. इतल्या तेंपाक बायल कांय म्हूण नाहली घोवाक. केन्ना कमेस जाता? शेजारी वयर सरताना. सामकें? When you see success in your neighbor's house, what happens to you? The wife is making problem to husband. Look at him. Every year he is growing and growing, increasing and increasing. What about you? One way she is comparing, another way she is jealous. आणि भितरल्यान कितें येता? भितरल्यान तिका कोडूसाण येता. कोणाचेर? घोवाचेर. जावचें ना. So somebody is growing, problem is happening in this house. When nobody knows what is happening. सामकें जायना हे भाशेन. आनी हें देवा मुखार हें पातोक न्हू. वय ना. देवान कितें म्हणलां? दुसऱ्याच्या सक्सेसान तुमी रिजॉयस करा, वांटो घेया. कुड्डेपणां करूं म्हणलां ना. पूण कुड्डेपण जाता तेन्ना कितें जाता? देवा उतराच्या आड वेतात आमी. देवा नदरेन आमी एक पातोक आदारता जें दुसऱ्याक दिसती पडचें ना. शेजारी नको पासून कितें जालां म्हज्या शेजाऱ्यागेर. सामकें? सो त्या खातीर आमी पळोवंक जाय. वो आतां सायमन आपल्या मोनान म्हणटालो ही पातकी येयल्या घरान आनी वो आपूण प्रॉफेट म्हणटा जाल्यार हेका गमोना ही पातकी तुका हात लायता म्हूण. मातूय हेका गमोना. वो कितें म्हणटा? सायमन मोनान म्हणटा आसतना स्क्रिप्चर आमकां म्हणटा जीजस सेड आन्सरींग हिम. म्हणजे जेजून तें आयकलें ओतम्यान आपणाच्या. तो कितें म्हणटा तो? वय ना. सो जेजून ओतम्यान आयकलें आनी तेणें ताका एक ओपार सांगली, एक स्टोरी सांगली. अमकें हां, एकलो 500 दिवपाक आहा, एकलो 50 दिवपाक आहा आनी दोगांय कोणें जायना, दोगांयकूय बोगसणें जालें. चडशें उपकार कोणाक आसतलो? हां, चड बोगसणें जालां पळय तेका. आतां सायमनाची पातकां कसलीं? गोरवाचीं, सेल्फ रायचियसनेस. करेक्ट? जी दिसती पडना. गोडेक तो पासून नको. समजता? पूण ही इज इक्वल पातकी. वय ना देवा नदरेन. कित्याक वो कितें कोता? तिका बोटां दाखयता. सो तेका गोडेक आसत 50 रुपयाचें फारीकपण, हिका आसत 500चें फारीकपण. कित्याक? हिची पातकां व्हडलीं. वय ना. पूण दोनीय देवा मुखार पातकीच. पूण आतां देवान ताका असली ओपार दिली आनी ताका विचारता कोणाचें पळय सुबेज फारीकपण जालां तेका बोगसणें. आमी मॅथ्यू चॅप्टरान एक स्टोरी पळयल्या. एक राजाक चाकोर दिवपाचो आहलोलो. 1000 टॅलंट्स दिवपाक आहलोलो आनी त्या चाकराक आनी एकलो तेचो चाकोर 100 दिवपाक आहलोलो. सो जेन्ना हेजे कडेन जायना वो सामको आडवो उदारो लावता आसतलो राजा फुडल्यान आनी कितें म्हणटा म्हाका बोगस म्हजे कडेन जायना प्लीज. राजान कित्याक हाडूंक लायलो? चाकराक घेवन यो आनी भितर उडय. फारीक केल्या बगो तेका आनी तेजे फामलीक भितर घाल. वय ना. पूण कितें जाता? वो रोडटा. राजाक कितें दिसता? काकूत, मसी. वय ना. राजाक मसी दिसता आनी राजा म्हणटा आसूं
बघसूया वो भायर वेता आनी कितें करता. 100 खंय पडले आनी 100 खंय पडले. कितल्यो देवान आमकां एक पॅरेबल सांगून दवरलेले आहा, एक स्टोरी सांगून दवरलेले आहा. आमी ह्यो स्टोरी एज अ स्टोरी कशें आयकता आनी हिस्ट्री कशी दवरता काय आमच्या जिविताक रिलेट करता आनी वे वी स्टँड इन दीस स्टोरी आमी ते रिलेट करून आमी पळयता आनी आदार घेता ह्या स्टोरींचो आमचें जिवीत बदलपाक. समजता. आयज आमी आमी आयज तुमी सगळीं एकठांय जाल्या. तुमी कित्याक एकठांय जाल्या हांगासर घरा जेवण ना म्हणून आयला तुमी. देवा उतर शिकोंक येयल्या. घरा बसून शिकोंक जायना. जाता न्हू. सो ए डिफरन्स. देर इज अ डिफरन्स रायट. आतां ही वस्तोरी जेन्ना तिणें म्हणलें रोकपाट जालेली, जेजूच्या आंग वस्त्रां घातल्या तर आपूण बरी जातली. तिणें तर म्हणलेलें हांव जेजूचेर सोत मानता, हांव घरान बसोनूच बरी जातली. जातली आहली काय थिंगा. बट समबडी वूड गेट अप एंड से, एंड वॉट अबाउट द सेंच्युरियन मॅन देन. येस ओ नो. बट आमकां न्हू दर एका स्टोरीन एक आमकां लेसन मेवता. ह्या चॅप्टरान अशें जालां म्हूण अशेंच जावंक जाय म्हूण ना. दुसऱ्या चॅप्टरान तशें जालां म्हूण तें तशेंच जावंक जाय. देर हॅज टू बी एन अंडरस्टँडींग. आनी हें अंडरस्टँडींग आमकां कोण दिता. पवित्र आत्मो आमकां शिकयता. दर एका जाग्यार आमी पळयता आत दवरूनच मनीस बरो जायना. दर एका जाग्यार आमी सेंच्युरियनाची खबर पळयल्या की तो म्हणटा तूं उतर उलय, म्हजो चाकर घरा कडेन बरो जातलो. वॉट मॅटर्स इज युअर फेथ. तुजो भावार्थ. जेजू म्हणटा जावं तुजे पोरमोणे तुज्या भावार्था पोरमोणे. आयज ह्यो अस्तोरेचो भावार्थ कितें जालो हांगासर. की जेजू म्हाका बक्षिता. हांव जेजू मुखार तर वसत जेजू पांया कडेन वयता. जेजू म्हाका ती आपल्याचें एक हंबलनस जेजूक दाखयता. एक तिचो मोग जेजूक दाखयता. मोग आमकां दुसऱ्याचेर केन्ना येता. जेन्ना आमी त्या मनशाचेर रागार ना, जेन्ना त्या मनशाचेर आमी कोडूसाणेन ना, जेन्ना एका मनशाचेर आमी कुड्डेपणान ना, जेन्ना एका मनशाचेर आमी कंपॅरिजनान ना, तेन्ना कितें आमकां फुट्टा आमचो मोग येता. वयवो ना. सो हिजे भितर आतां ही जाणा आपूण पातकी खोरी, पूण जेजूची वळख तिका आयल्या आनी त्या जेजूच्या पांया सरशी ती आपलो मोग दाखयता, एक खालतेपण दाखयता, एक हंबलनसान, एक प्रायडान ती ना. जोरी तर ती प्रायडान आसलेली, ती खंय आसतली आहली. आपल्या घरा पयलीं पोन आसतली आहली. वय ना. पूण जेन्ना तिच्या कानार पडटा जेजू आयला ह्या फारिसेवागेर, आपूण वेता. समजता. नाव Simon answered and said, I suppose that he to whom he gave most, he said unto him, you has rightly judged. Go down. Now, and he turned to the woman and said unto Simon. Who turned to the woman? Jesus turned to the woman and said to Simon, see, you see this woman? See you this woman? पळयता ये तूं ओस्तोरेक. तूं पळयताय सायमनान कितें चिंतलेलें मनान पयले. ही पातकी वस्तोरी हेच्या पांयांक हात लायता, पांयाचो उमाव घेता आनी हेका गमना ती पातकी म्हूण आपल्या आपणाक म्हणटालो. रायट. म्हणजे कितें म्हणटालो तो, हांव बरो ती पातकी. आतां जेजू ते बायलेक वळोन पळयता आनी ते बायलेक आनी म्हणटा, एंड ही सेड अनटू सायमन, सी यू दीस वुमन, आय एंटर्ड इनटू युअर हावस, यू गेव मी नो वॉटर फॉर माय फीट. फारिसेव तो कायद्यांनी हुशार. कायदे कोणाचे? मोजेसाचे. लिडर कोण असले मानपाक? फॅरिसी, द ज्यूविश, द टिचर्स ऑफ द लॉ, द स्क्राइब्स. इतले मोजेसाच्या कायद्यान सामके हुशार, पूण तो इसरलो जेजू कायद्या प्रमाणे उदक दिवपाक, जेजूचे पांये आनी हात धुवपाक. आतां जेजू ताका उगडास दिता. कसलो? तो म्हणटा, आय एंटर्ड इन टू युअर हावस, यू गेव मी नो वॉटर. तुवें म्हाका उदीक दिवंक ना म्हजे पांये धुवपाक, बट शी हॅज वॉश्ड माय फीट with tears and wiped them with the hair of her head. Go down. And you gave me no kiss, but this woman, since the time I came in, had not ceased, had not stopped to kiss my feet, and my head with oil you did not anoint. My head with oil you did not anoint, but this woman has anointed my feet with ointment. Wherefore I say unto you, her sins which are many
are forgiven, for she loved much. But to whom little is forgiven, the same love little. Now how Jesu कशे भाशेन म्हणटा, she loved much. जेजू तिजो मोग कसो वळखोंक पावलो? जेजू तिजो मोग कसो वळखोंक पावलो? With her action. You know, love is what? Love is action. Love is action. How do we know that? When God said in John 3:16, God so loved the world that his action was what? He gave his only son. His only loving son. His only beloved son. He gave. In whom he was well pleased. For whom he was loved the most. How is God's love? He gave his son. Love is action. When Abraham was been told to give sacrifice of his son, his faith was action. His love towards God was action, that he take his son to give his sacrifice. And then we see how he was become righteous. By his faith, he was imputed, he was counted as righteous because of his faith. अब्रामान देवाचो मोग आपूण करता, देवाच्या उतराक पाळो दिवप म्हणजे कितें? आमी देवाचो मोग करता, वय ना? सो तेणें देवाचो मोग केलो. कसो? आपल्या एक्शनान. आपलो भावार तेणें दाखोवन दिलो. कसो? आपल्या एक्शनान. सो एका मोगाक आमी जेन्ना, एंड ऑलवेज रिमेंबर, मोग म्हणजे कितें? एक्शन म्हणटा आमी, बट मोग एट द सेम टायम इज डिसिजन. मोग म्हणजे एक डिसिजन. आमी डिसिजन घेता टू लव, और वी कॅन डिसायड नॉट टू लव. सो लव इज अ डिसिजन. कित्याक आमी म्हणटा, वाय डू वी से लव म्हणजे एक डिसिजन? कित्याक देवान आमचोय मोग करपाक आपणाक ताका जाय जाल्यार तो दिन आसतना रावोंक जातालो न्हू. ह्या पातक्यांक लागून म्हज्या पुताचें आपूण सॅक्रिफायस दिवंक खुरसार कित्याक? पूण तेजो मोग आमी कसो पयलो? ताणें एक्शन घेतलें. बापान एक्शन घेतलें. एक्शनान आपलो पूत आमकां दिलो. एक्ट केलें तेणें. बिश्टें म्हणोंक ना, I love you. I love my people. I love my creation. He simply did not say it by his words, but he did it with his action. तेज्या एक्शनान केलें. देवान तर आमचो पातक्यांचो इतलो मोग केला, जाल्यार आमच्या सोर भोवती आमची मनशां आहा, तेंचो मोग आमी कितलो करपाक जाय? कितलो मोग करूंक जाय आमी? कितले आमी बोगसूंक जाय? बोगसणे पासून आमी म्हणत कितले पाटी बोगसूंचे एका? एक पाट जाले, दोन पाट जाले, तीन पाट जाले, 70 times 7. येस ओ नो? 70 पावटी 7 आमी बोगसणे दिवंक जाय. आमी 2 फाटी, 3 फाटी, 10 पाटी, 11 पाटी, 100 times करून आमी थोकता. आनी आमी वयल्यान म्हणटा कितले पाटी सिस्टर फॉरगिव करपाचो एका? और एका ओ कोण घोवाक जावं, बायलेक जावं, घरच्यांक जावं, भुरग्यांक जावं, पेरंट्सांक कितले पाटी करपाचें सिस्टर? सिस्टरीक विचारनाका, ब्रदरीक विचारनाका, देवाक विचारा. आनी देवान म्हणलां 70 times 7. If God is ready to love me and gave his self for me even when I was a sinner, then how much we have to love our brothers and sisters? Yes or no? Are we following this? समजता? आमी एकामेकाचो कितलो मोग करपाक जाय? देवाचें उतर म्हणटा, आमी तर आमच्या भावा भयणाचो मोग करिना, आमी फोटकिरी. आमी म्हणोंक जायना, ओ हांव देवाचो मोग करतां. कोणाच्यानूच म्हणोंक जायना हांव देवाचो मोग करतां, पूण म्हज्या सोरभोंवतीच्या लोकांक म्हाका द्वेस करपाक जाता. कोणाच्यानूच म्हणोंक जायना की हांव देवाचो इतलो मोग करतां, इतलो मोग करतां, हांव देवाक लागून कितेंय करपी, पूण शेजाऱ्याक बोगसूंक हांव तयार ना. शेजारी म्हणचे कोण? गेले पाटी आमी शिकल्या, म्हज्या घरा कुशीक रावता तो, द वन हू इज नियर मी. नाव यू आर माय शेजारी. Doesn't matter, you only have to be my house neighbor. Now you are my neighbor. So I have to love you the way you are. Praise God. Yes or no? But we have to love them, no? He's answering you from there. Your neighbor Shazari. He's your Shazari, no? No? Hallelujah. The one who is near to me, to whom I encounter in my day-to-day life, is my neighbor.
जो कोण म्हाका दिसपट्टो म्हज्या जिवितान म्हाका मेवता. आतां दोरगोडेक हांव भायल्या गांवांत काम करता, लायक हाव यू आर वर्किंग आउटसायड. नाव दे आर नॉट योर हावज नेबर क्लोज टू योर हावज, बट वेन यू आर लिविंग विथ देम दे आर योर नेबर. Whoever is close to you, whoever is around you is your neighbor. Whoever you encounter in your life, day-to-day life, is your neighbor. And God said, just the way you love yourself, you have to love your neighbor. And this is the God's commandment. You know, even in the book of Leviticus and Deuteronomy also, in the old covenant it is written, the way you love yourself, love your God with all your heart, all your mind and all your soul, and you love your neighbor as you love yourself. या आदल्या कोरारांनी बरयलेलें हां, जाल्यार वो फारिझेव जी पातकी घरान आयल्या तो तिजो मोग करूंक तयार आसा. समजता आमचें एक्शन कशें जाता. आतां आमी तर म्हणत ना नव्या कोरारानूच येयलां मोग करपाचें, आदल्या कोरारांनी हां. गुड समॅरिटन. Yeah, we learned last time. Yes. No, we are learning about this Pharisee and the sinner, right? The Pharisee Simon and sinner who's come into his house. आता जोरी तर तो म्हणटा आय एम लॉ किपर अँड टीचर ऑफ द लॉ, ऑर आय एम फॅरसी, सगळे मानामेत सांबाळटा. आदल्या मानामेतान बरोवंक ना तुज्या शेजाऱ्याचो मोग कर, डजंट मॅटर हू इज ही. आतां तो पातकी म्हणून तिका कशी पळयता, ही पातकी. हां, आनी जेजू आतां तिका कितें म्हणटा, वे फॉर आय से unto you her sins which are many. It means Jesus know that her sins are many. जेजून कसली ओपार दिली देन एंड देन. ओ कितलो विजडम न्हू जेजूक. तेन्ना घडोयले सारकी एक स्टोरी सांगपाक. सी हाव शार्प अँड फुल ऑफ विजडम ही इज. देन एंड देन ही गेव दॅट पॅरेबल ऑर दॅट स्टोरी. 50 आणि 500. हां, आता 500 कोणाचे म्हणटा आसतलो तो, हू सिन्स आर मेनी. And whose sins are many, they are more grateful to God. Because her sins are many. Now she is grateful, why? Because she herself knows that I am a sinner. But my God can forgive me. Because my God is a loving God. He came to forgive me. Yes or no? Now, wherefore I say unto you, her sins which are many are forgiven, for she loved much. Sins are many, forgiven, for she loved much. So many sins, love more. Now this is not giving you license to go and commit more sin that you will be loved more. Oh, sister in शिकवयला न्हू. Huh? So it is not giving you license to go and sin more that you will be loved more. हांगा कितें हा, she accepting her sin, mistake, ती जाणा आपूण पातकी, ती रिपेंट जाल्या म्हूण कशें गमता आमकां. From the time she is entered to the house, she is crying and crying to the feet of Jesus and washing his feet with her tears and wiping his feet with her own hair. What a humbleness. तिने चितूंक ना, कोणाच्यानूच म्हणोंक अशें आमच्यांनी म्हणोंक जायना, ओ मे बी ती हंबल नासली, कोणाच्यानूच म्हणोंक जायना. एका पातक्याक पातकी जिवीत जियेता आसतना सगल्या सोबे माजार येवपाक कितलें काळीज जाय, वय ना. हां, जेन्ना आमी कितें एक आमचे कडेन मिस्टेक घडली, आमकां लोकांक फेस करपाक जाता. कितें जाता, ती मिस्टेक आमकां फाटीं ओडून दवरता, नाका वचपाक, तोंड दाखयनाका, लॉस तुका. एक लोजेचे आमकां थॉट्स येना, एक लॉस तुमकां, एक उणेपण तुमकां. लोक हांसतलो, लोक जज करतलो, लोक बोटां दाखयतलो, लोक कितें म्हणटलो. पीपल वूड बी इन ग्रूप अँड पॉयंटिंग आउट टू यू अँड लुकिंग एट यू इन डिफरंट वे. एक वायट नदरेन पळयतले. सो कशें म्हणून जातलें काय, एक आमकांच आमची पातकां खायना भितरल्यान. पूण तिणें कितें केलें, ती सेल्फ कॉन्शियस जाली ओ गॉड कॉन्शियस जाली. जीसस कॉन्शियस जाली ओ सेल्फ कॉन्शियस जाली. हां, and that from the time she's entered, look at her courage which she got and why she got. Now we see at the life of the younger son, इतले तेणेन वायट जिवीत जियेले, इतले पातकान जियेलो, पूण जेन्ना तो सोयराणान आयलो म्हणटा, कितें जालें, लॉस विसरलो. ताच्यान चिंतूंक जायनासलें, खंयच्या तोंडान हांव म्हज्या पायशीन वचों. सगलें तर काबार केलें. हे सगळे चाकर म्हज्या पायच्या घरा आहा ते म्हाका पळोवन हांसतले. सो चाकरांच्या फुडल्यानच्यान म्हाका घरान वयचो पडटलो न्हू. सो हे सगळे म्हाका पळयता ते हांसचे ना, म्हजी खेबडां करचें ना, म्हजी लॉस करचें ना, म्हाज्या तोंडार हांसचें ना, म्हाका इन्सल्ट करचें ना. सो आय शूड नॉट गो. इफ ही वॉज सेल्फ कॉन्शियस, ही वूड हॅव नॉट गॉन.
एक हंबलनेस तर आमकां येना, एक रिपेंटन्स तर आमकां येना, आमी आमच्या पायच्या घरा वचपाक आमकां तो एक 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 कितें म्हणटा तें एक गट्स तो येवचो ना, समजता. आनी जेन्ना आमी मनान चिंतता रिपेंटन्साचें, चिंतलें न्हू, ग्रेस इतलो पावरफूल हा म्हणटा, इट टेक्स ओवर. वो ग्रेस पळय देवान आमकां दिला, द मुमेंट यू रिपेंट न्हू, वो ग्रेस येता आनी टेक ओवर कोत्ता आमकां. एंड देन एवरीथींग हॅपन्स सुपरनॅचरली. बट आय हॅव टू कम टू दॅट पॉयंट ऑफ कमींग इन माय सेन्सीस. ही केम टू हीज सेन्सीस म्हणला पळय, समजता. हांगाय तिची स्टोरी कशी जाल्या. इफ शी वॉज नॉट इन हर सेन्सीस, शी वूड हॅव एंटर्ड टू फॅरिसीज हाऊस. जोरी तर तिका तो रिपेंट जावंक नासलें, तिका गमोंक नासलें हांव कितें करता तें पातोक न्हू म्हूण, आनी हांव कितें करता तें आय एम हॅपी वीथ माय वॉट आय एम डुईंग. ती वयतली आसली फारिसा वागेर. हां, शी वूड हॅव बीन स्टेड इन हर ओन हावस. नो, वाय शूड आय गो. पूण कितें चिंतून गेली, त्या मोगाक लागून ती वोडोन गेली जेजूच्या, समजता. एका फारिसेवाच्या घरान वचपाक एका पातक्याक केदी व्हडली गाट्स जायत मी चिंता न्हू. आनी त्या तेंपार एक पातकी फारिसेवाच्या घरान वचप. पूण ती कोणाच्या गाट्सान गेली, कोणाच्या आदारान गेली, कोण हा म्हूण गेली, देवाच्या. जेजू हा त्या घरान. आनी जेजू ज्या जाग्यार हा, कोणाच्यानूच कोणाकूच आडपाक जायना. ओन्ली पर्सन हू कॅन स्टॉप यू इज यू युअर सेल्फ, नॉट एनीबडी एल्स. देवा मुखार वचपाक, देवाच्या हाजीरपणान वचपाक एकल्याच्यानूच आमकां आडांक जाता. एंड दॅट इज माय ओन सेल्फ कॅन स्टॉप मी. बट इफ आय रिपेंट एंड हॅव दॅट हार्ट ऑफ हंबलनेस, जावं आमचे रिपेंटन्साचें आमचें मन जाता आनी आमी चिंता आमी कितें करता तें सारकें न्हय. एंड नाव आय नीड माय गॉड, आय नीड माय सेव्हियर, आय नीड माय रिडीमर, who will redeem me, who will save me, who will set me free from every bondage. Now living into sin is also a bondage, right? Yes or no? एक bondage न्हू तें, एक bondage is what? हां, बांदपास न्हू तो, एक बांदपास न्हू तो आमकां. सोयतानाचो पातकान रावप म्हळ्यार सोयतानाचो बांदपास न्हय. सो आमच्या ओस्तोंगी सोयतानाच्या बांदपासांतल्यान आमकां सुटपाक आमकोडेन ताकद ना. सदां जाणा जावंक जाय, वी नीड जीसस. And Jesus himself said in the book of John 15, we cannot do anything without Jesus. You can do nothing without me. Nothing. Nothing means what? Nothing. Is there any word for nothing? Nothing means nothing. Praise God. So wherefore I say, which are her sins which are many are forgiven, or I will forgive, or it is forgiven. Huh? It is forgiven. Jesus कितें गॅरंटी दिता आसतली काय, how can I forgive her sin? Because he knew in his heart, for this sin now I'm going to the cross. After some time I'll be going on the cross, and through my blood the whole world will be forgiven, and those who believe can receive this forgiveness. Now for she loved much, but to whom little is forgiven, the same love little. कोण तो आता who loves little? हां, कोण आसलो त्या टायमार हू लव लिटल? हां, फारिझेव विसरलो ताका पांय धुवंक उदक दिवं, फारिझेव विसरलो ताका तेचे हेड अनॉयंट करूंक. हांव म्हणना, जेजून म्हणला. आय एम नॉट सेयिंग, Jesus said, you didn't even anoint my head, but she anointed my feet with an expensive alabaster ointment, which was very expensive at that time. She must have saved her all of her money, and she go and she bought that ointment, that perfume. इतलो एक्सपेन्सीव. आतां बायबलान स्पेसिफीक मेन्शन केला एक्सपेन्सीव परफ्यूम म्हणजे चिंता तुमी. तिणें आं उगयेंत कोंकणीन लॅटीन, आय डोंट नो ब्रदर, लॅटीन. ओके एनीवेज इन एनी लँग्वेज, सारकें मोलादीक जेचें मोल खूब आसा तें मोल तिणेन वचोन दिलें आनी एक एक्सपेन्सीव ऑइंटमेंट हाडलो म्हणटा आनी तेजे पांये धुले म्हणटा, पांयांक काडले म्हणटा तेच्या. आनी तो म्हणटा तुवें म्हणटा आपणाक तुज्या घरान जेवणाक येवकार दिला खरो, तूं आपणाक पांये धुवंक उदक ना, माथ्याचें तुवें एनॉयंट करूंक ना. बट फ्रॉम द टायम, एंड यू नॉट इवन किस्ड मी, ही इज टेलिंग, यू नॉट इवन किस्ड मी, वेर this woman, from the time I have entered your house, she has not ceased, she has not stopped from kissing my feet. कितली खालती काय त्या वस्तोरेची, नांव दिला तिका पातकी खोरी, पूण तिणेन आपणाचें पातक वळखून त्या घरान ती भितर सोरली, कित्याक तिका खात्री आसली वो जेजू म्हाका बक्षितलो, and she is forgiven. She came inside the house as a sinner,
but she left the house, she went forgiven. A brand new person. When we are forgiven, we say, right, we are a new creature in Christ Jesus. Old things are passed away. Behold, all things are become new. When she entered as a sinner. But because of her humbleness, because of her repentance, because of her accepting Jesus as her Lord God and Savior, she went out of the house forgiven. A new creature. नवी रोचना जावन ती घरांतल्यान भायर सरली. आनी जो मनीस आपणाक नितिवंत म्हणटा, जो मनीस आपूण फारिसेव म्हणटा, आपणाच्याच घरांत आहा आनी ताणें आजून बोगसोणें कितें तें ताका खबरूच ना पूण कितें रॉंग करता. जायते पाटी आमी फारिसेवा भशेन जाता, दुसऱ्यांक बोटां दाखयता, दुसऱ्यांच्यो मिस्टेकी पळयता, दुसऱ्यांच्यो मिस्टेकी मेजता आनी आमकां दिसता आमी कांयच वायट करूंक ना. खरेंच करूंक ना काय? खरेंच तर आमी वायट करूंक ना. वी हॅव टू गेट इन टू द बायबल एंड सी, बिकॉज बायबल जावन आसा एक आत्मीक आरसो म्हणटा आमकां आमचें रूपणें, ओत्मीक रूपणें, आमच्या भितर पळय कितें चलता तो हो बायबल आमकां दाखोवन दिता. द बायबल सेज नो वन इज रायचियस इन द आयज ऑफ द लॉर्ड by keeping the law or trying to do something to please God. We cannot be right in the eyes of the Lord by doing our own efforts, doing our own works. Now this Pharisee is thinking, because I'm keeping the law, Jesus can come to my house and eat nicely and go, because he is worthy in coming in my house, because I'm a good, righteous person. He is thinking in his mind. But when he is pointing this lady as a sinner, तो कोण जालो? दुसऱ्यांक बोट दाखोवपी देवा मुखार एक पातकीच जालो ना. पळय, go to the next verse. And he said unto her, your sins are, हे उतर जेन्ना तिच्या कानार पडलें, your sins are forgiven. कितें जावंक फावो ह्या ओस्तोरेक? तिजो संतोष शीम मेर नासलेलो, मीठ मेर नासलेलो. कितें तिका जावंक फावो जेन्ना देव म्हणटा, जेजू म्हणटा, your sins are forgiven. Your sins are forgiven. कितें जावंक फावो ह्या काळजान तिच्या? चिंतून पळयात. आज देवाचें उतर आमकां म्हणटा युअर सिन्स आर फॉरगिवन म्हणना, म्हणटा हो म्हणना. सो आमकां कितें जावंक फावो वेन द बायबल सेज युअर सिन्स आर फॉरगिवन. आमी साम्स 103 ओदो पासून पळयलां, आमचे पातकां बोगसोल्यान, बोगसोतेली न्हय, आमची पातकां बोगसोल्या. युअर सिन्स आर फॉरगिवन. वाय माय सिन्स आर फॉरगिवन? बिकॉज आय एम व्हेरी गुड, बिकॉज आय हॅव केप्ट ऑल द लॉज, बिकॉज आय एम डुईंग ऑल द गुड एक्शन्स आउटसाइड. So why my sins are forgiven? I repented, that's why sins are forgiven. My sins, because he died on the cross for my sins. And God says, I remember their sins no more. My sin nature is nailed on the cross. Every sin what I have committed has been washed, has been nailed on the cross. My sins are forgiven by the precious blood of Jesus Christ. My sins are forgiven. And God has bestowed his unconditional love, his grace, his mercy upon us. And this is good news for us. आमी ह्या गुड न्यूजान जियेता काय? वो आमकां जाय, जायते पाटी न्हू आमकां जाय आमचें फाटलें जिवीत बोगोर बोगोर उलोवपाक. आमकां बरें दिसता कोणी आयकत जाल्यार, दिसना आमकां? आमी वेन वी शेअर आवर ओल्ड थिंग्स पास्ट, आमी अशें केलोलें तशें केलोलें, आमकां जाय कोणें आमचें आयकोन घेतलेलें, वय वो ना? आनी आयकोना जाल्यार तो मनीस बरो न्हय. कोण आयकोन घेना तो बरो न्हय, वय वो ना? दिसना आमकां? पूण जेन्ना बायबल म्हणटा यू आर अ न्यू क्रिचर इन क्रायस्ट जीसस, ओल्ड थिंग्स आर पास्ड अवे. सो एम आय सपोज टू स्पीक वॉट इज हॅपन इन माय ओल्ड लायफ अगेन एंड अगेन? Again and again I am supposed to speak and say, oh, हांव असो आसलो, हांव तसो आसलो. When I say, okay, you were like that, that is your testimony. But again and again आमी परते परते आमचे past उस्तूंक जाता, or we have to enjoy who we are in Christ Jesus today. And he said unto her, your sins are forgiven.
And they that sat at food with him began to say again within themselves, कोणाक जायना सारखे एक एक घोटा येना जेजूक तोंडार विचारपाक. Within themselves they are saying, who is this that forgives sin also? Who is he? Who is he to forgive? तोरी तांकां सोजमणी येना. तोरी yes. Yeah, they were thinking that way, no, who is he? But at the same time, when he said, now, if they are thinking in that way, how come this woman, the sinner, she understood him? Suppose तांकां अशें दिसतालें हांव तो कार्पेंटराचो पूत न्हू, तो कसो हें करतलो. पूण ही बायल कशी वळखोन त्या घरान आयली? कशी भितर सरली जेजूक वळखोन? म्हणचें कितें? उतर सगल्यांक परगट जाला, पूण सगल्यांनी उतर स्विकारूंक ना. आयचो दीस पासून देवाचें उतर परगट सगल्यांक जाता, पूण जाय त्या कारणांक लागून आमी स्वताक फुडो करूंक आमी भियेतात. जायते पाटी आमी कसल्याच कारणांक फुडो करूंक जावं स्वताक फुडो करूंक आमी भियेता. कोणाक? आमच्या शेजाऱ्यांक. जायते जाणां हांगा येवंक भियेतात. येस ओ नो? पूण जेन्ना सोत आमच्या जिवितान येता, स्वताची वळख आमकां येता, सोत आमकां सुटका दिता, आमकां दिता, शेजाऱ्याक दिना. पूण आमी येवंक भियेता कोणाक? लोकांक, शेजाऱ्याक. तो कितें म्हणटलो, हो कितें म्हणटलो, तो कितें सांगतलो. पूण जेजू कितें म्हणटा? इफ यू आर माय डिसायपल्स, यू शॅल कंटिन्यू इन माय वर्ड एंड यू शॅल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ शॅल सेट यू free. Your neighbor will not set you free. Your neighbor is not a way to salvation. Your neighbor is not a way to go to the Father. Jesus is the way to go to the Father. जेजू जावन आसा ती वाट, सोत आनी जिवीत जे आमकां बापा कडेन पावयता. जेजू जावन आसा जेन्ना आमी ताका स्विकारता, आमचो सोमी धोनी म्हूण मानून घेता आनी आमच्या तोंडांतल्यान जेन्ना आमी उच्चारता, देवान ताका तिसरे दिसा मरणांतलो जिवोवन केला, आमकां साल्वसांव फावो जाता. म्हजो शेजारी म्हाका साल्वसांव दिना, म्हाजी घरचीं म्हाका साल्वसांव दिना. I am saved because of Christ, what he has done on the cross, not because of my neighbors, not because of my friends, not because of my colleagues. So I need to pay attention in what I am listening every day, to whom I am listening, to what I am listening. I have to be very careful. कोणाची उतरां हांव म्हज्या जिवितांत कन्सिडर करतां, कोणाची उतरां आयकोन हांव म्हज्या जिवितांत ती कन्सिडर करून म्हजें जिवीत जियेतां. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. Because only the word of God can set me free. Nothing above that. Jesus never said somebody will set you free. No, he said you shall know the truth. And where is the truth? In the word itself. And who is the truth? Jesus himself. He said, no, I am the truth. Yes or no? Did Jesus said, I am the truth? And the way and the life. But who is the truth? Jesus. The only truth. The way. The only way to the Father. Some people, we want to go only heaven and not thinking about the Father. आमचो फायनल डेस्टिनेशनाचो प्लेस आमी सिक्युअर करून दवरूंक सोदता. ताका लागून आमकां जायते पाटी कितें दिसता, ओ हाव विल आय गो टू हेवन एंड नॉट हेल. हेवन कशें वयतले? टेल मी दॅट स्क्रिप्चर फर्स्ट. हाव विल आय गो टू हेवन? हाव विल आय इनहेरिट एवरीथिंग? येस ओ नो? हाव विल आय गेट माय हिलिंग? दॅट स्क्रिप्चर. How will I have prosperity in my life? That scripture. Correct, no? I also done this. First time when I had gone for the word of God, I would say, boldly I say, हांव गेलोलें कित्याक? म्हज्या कामाक लागून. कामूच जायना. हिंगा वच थिंगा वच सगळ्याक गेलें, कामूच जायना. आतां खंय पुणी वचो? आनीक जागो उरोंकूच ना. And I said, Lord, where to go now? I went everywhere. This retreat, that retreat, 8 days, 5 days, 10 days, all finished. Now where to go? And what was the reason to go? For job. Job means that my clients will call me for work. That's why I had gone. But I did not know what God has planned for my life. And I'm thinking every day what I do, right? I don't know what is tomorrow for me. But what today I do, I believe that this is the plan
what God has for me. What I do right now, I believe it is God's plan for my life. Thank you, Jesus. And when I went for the first time, I said, I am gone there to listen the word where they will say, okay, Oshe Zapak, omke prayer tumi korpak zay zale. Tinga काय सांगना तसले. Tinga फकत scripture शिकवता. I think I have shared it last week also. And I was waiting. केन्ना सांगतली म्हजे प्रॉब्लमाचे solution. कांयच सांगोंक ना. But one thing happened, the word touched me and I was more interested. I said, Lord, I want to know this more. And then from that time till today, I am continuing and still learning to learn more and more and more and more and more. What is increasing in me is desire to know Him more. Sometimes I fall here and there. I'm not saying every day is perfect day for me. Sometimes I fall. Sometimes I say like, what am I doing in my life? But at the same time, Holy Spirit comes and takes over. I said, Lord, I don't know. It looks like I'm falling here and there. Please come. Help me, Lord. Holy Spirit, take control of my thinking, of my thoughts. And there comes Holy Spirit and takes over everything. And then I said, okay, finally relief. Thank you, Jesus. Every day is a journey, you know. Every day for me also it's a battle. Just because I'm preaching, that does not mean I have no challenges. I have no, temptations in my life. I have. Many times I get. Solid temptations I get. But God is teaching me what to do in these temptations. God, if no temptations, no, we don't know how to use the word also. But because the temptations are coming, we are more becoming stronger in the word of God. I can take an advantage of the temptations or also the disadvantage. Advantage of the temptation is what you know for us. Advantage of the temptation which comes in our life is what you know. You become more stronger in the word because you depend on the word, because with your ability you cannot overcome this temptation. So now is the time you say, Lord, help me. This is something tough is coming towards me. Now I don't know how to overcome. Please take over. And then you see supernatural things are happening. But the disadvantage is what? When you don't focus on the word and when you fall for that temptation, you give up on the word and you fall in that wrong thing. It's my experience I'm sharing. Understanding? Hallelujah. Tumka zata? Oshe yata temptations? Makat strange zata sogle. Tuka yana brother shipar. Solid temptations yetele. But word of God is like a double-edged sword. It will cut every yoke of the enemy, but we have to take that sword in the mouth, not in the hand. Many a time physically, we try to take the sword in the hand and we fight, right? Physical fight, how we see? Sword in the hand. But the spiritual fight is how? Sword in your mouth. By speaking the word of God, which is living, active and powerful and energizing and double-edged sword. Hallelujah. So this word has to be only written in the Bible. From the Bible, you have to speak it. You have to say it. Because every time when you speak the word of God, you are speaking that sword towards the enemy's plan for you, or maybe enemy's weapon which is formed against you. You are fighting with the sword of the Spirit, which is the word of God. Hallelujah. And he said unto her, your sins are forgiven. And they that sat at meat with him began to say within themselves, who is this that forgive sin also? Who is he? Go down. And he said to the woman, your faith has saved you. Go in peace. What did he say in the beginning? Your sins are forgiven. Now what is he saying? Your faith, sins are forgiven is one thing. And the other thing he is adding, now these people are saying in themselves, who is he who can forgive the sins? Only God can forgive the sins, right? Now who is this man who is telling that I have forgiven your sins are forgiven? And he said to the woman, he is not telling anything to them now. He is telling to woman what? Your faith has saved you. Go in peace. देवाची शांती आमच्या जिवितान येवप म्हणजे कितें? जेन्ना ती भितर सोल्ले आसतना तिची कालसाची परिस्थिती कसली आसतली? I mean, we have to put ourselves in this place, in her place, and we have to see. If I was that sinner in that village where everybody calls her as a sinner, everybody looks at her as a sinner. She was an adulteress. She was living a sinful life. She was going around. She was doing all bad things in her life. For this woman, her heart condition, now no matter what, it could be any reason she was in that situation or living that life. We don't know.
We don't know what was her reason why she was living that sinful life. We don't know. But what we are saying is, जेन्ना ती तेच्या घरान भितर सरता फारिजेवाच्या, तिचे काळीज कशें आसतले? How would be her situation or condition or mind state? एक loneliness, एक disturbance, एक उणेपण, एक खालतिकाय, एक लॉज, एक सुसेग नासलेले काळीज. आतां कितें म्हणटा जेजू तिका? गो इन शांतेन वच म्हणटा. गो इन पीस. आनी जेन्ना जेजू शांती दिता, कोणाच्यानूच ती शांती तुजे कडल्यान काडून व्हरोंक जायना. बिकॉज जेजूची शांती सासणीक, इट्स इटर्नल. इट कम्स अंडर द सॅल्वेशन. आम्ही म्हणतो न्हू सॅल्वेशन एक कंप्लीट पॅकेज हा. तितून आमचे हिलिंग, डिलिव्हरन्स, गॉड्स पीस, गॉड्स लव, एवरीथिंग कम्स इन दॅट. कसल्या परिस्थितीन आमी यू नो आय डोंट नो वे यू कॅन मेक अ पिक्चर ऑफ इट. तुमकां ते एक कल्पना करूंक जाता जाल्यार हांव नको, बट हांव ती कल्पना करता कशे भाशेन ती त्या घरान गेल्या आसतली. एक उणेपण घेवन, एक बेजाराय, एक लाचारपण घेवन. कित्याक जेजू तिका पयलें कितें म्हणटा? शी लव्ड मच. तिणेन मोग सुबेज केलो. मोग कसो केलो? आपल्या कोरण्यांनी मोग दाखोवन दिलो. वय ना? आपल्या कोरण्यांनी, इनर एक्शन. आनी तिजो एक्शन तिणेन आमी पयला कशे भाशेन एक्शन केलो. आतां तो म्हणटा तुज्या भावार्थान तूं साल्वार जाल्या. तिजो भावार्थ कसलो जालो? हो भावार्थ कितें जालो काय तिजो? सांगा पळया, कोण सांगोंक शकता? फेथ इज वॉट? बिलिव्हिंग इन दी अनसीन. भावार्थ म्हणजे कितें? दिसोना तेजेर विश्वास धरप. फेथ इज अ सबस्टन्स ऑफ द थिंग्स होप्ड फॉर. हिब्रूज 11 आमकां कितें म्हणटा? होप इज एन एविडन्स ऑफ द थिंग्स होप्ड फॉर. येस और नो? इज एन अश्युरन्स. Can we go Hebrews 11:1? And go KJV. I'm not going deep into hope. I'm not going deep into faith. Okay? मातशें पळोवया कित्याक जेजून तिका म्हणलें न्हू तुज्या भावार्थान तूं you are saved by your faith. You are saved म्हणला. Now, can you all hear me? Hallelujah. Thank you, Jesus. Now, faith is the substance of the things hoped for, the evidence of the things not seen. भावार्थ म्हणजे कितें? भावार्थ म्हणजे एक substance. Is this a bottle? What is the substance inside? Substance कितें हा? Water. Can we see? दिसता आमकां उदक. सो हेच्या भितर सबस्टन्स कसलो हा? उदक हा. दिसती पडटा. Faith is the substance of the things hoped for. वो भावार्थ असलो सबस्टन्स आसा आमकां दिसोना पूण तो आहा. समजता? ह्या बॉटलींतले प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. You can hear me, right? Thank you, Jesus. It's only the sound, no rains only, much. Okay. इतून सबस्टन्स हा तो आमकां दिसती पडटा. इतून सबस्टन्स हा तो आमकां दिसती पडटा. सो सबस्टन्स म्हणजे कितें? This bottle is holding a substance called water. This bottle is holding a substance called water. Okay. Now we understand what is substance. Now faith is the substance of what? Of hope. Now what is hope? Hope म्हणजे कितें? बरवसो. Hope is what? Barwaso. Barwaso is what? Hope. Hope is what? Barwaso. And what if I don't get? Huh?
मेवतेले मेवले hoping for something, hope for what else? What is hope? Sometimes we say, I hope this rain stops. Huh? Confirmation. Okay, ani kide? एक वर हा आमकां या सुसेगात. We are hoping something will happen, and if it doesn't happen, then it is not hope. So we will wait until it happens, or it will not happen. Oh, not happen, no, it is not hope. So waste of time waiting on that hope. Huh? We are not seeing it, but it will happen. It already happened. Baba, what is hope? Loudly, loudly. Already done? Huh? Trusting in the Lord is hope. Assurance. The faith is a substance, the faith is an assurance of the things hoped for. So what is hope? Faith is an assurance, for faith is a substance. So what is hope? Whatever I want, Ani, and I will get. I will spend this time little, by the time rain gets slow, then I will give the answer of hope. Whatever we are expecting to get is hope. It's already done. Your hope is what you know. We are hoping for something that it will happen. And if it doesn't happen, it is not hope. Then we make a U-turn and go somewhere else. Huh? Hope is faith. We are hoping by faith, and by faith we are hoping by faith. By faith we are receiving. Okay. Hey, what a different answers, no? But hope word is there. Okay, let's take an example. Ani kona kode ha answer kide? बरवसो म्हणचे कितें? मागण्यान आमी बरवसो सारको फर्स्ट क्लास यूज करता, पूण बरवसो कितें सारको नको. म्हाका बरवसो हा, हें जरूर जातलें. And then it happens. Brother, you have any hope? Expectation? Manifestation of the word. Okay. The answer is correct somewhere or the other. Amka relate zata hopacher. Okay. Every answer was somewhere is correct. But let's take an example. Example we can take. Kazar sogli zalan. Portaitz ata. Okay. Sogli zalan. Devache kurpen. Okay. Those who okay. Let's not take the example of married. मैं कोण ना ती म्हणटली आमकां समजोंक ना. तुमी लेट्स टेक एन एग्जांपल. एक घर आसता, घर बांदपाचें. समजता? एक घर बांदता मनीस. घर बांदच्या पयलेंच घर रेडी आसता, तो बांदता. बांदल्या उपरांत घर रेडी. करेक्ट? तें घर बांदच्या पयलें ताका इमॅजिनेशन आहा घराचें? इमॅजिनेशन आहा? आसा वो ना? होप इज योर इमॅजिनेशन. Hope is your expectation. Hope is your desire. Hope is your expectation. I hope this rain stops. What I expect this rain to stop. So my expectation कितें हा? वो पावस थांबपाचो. So म्हजो expectation वो थांबपाचो. So what I say? I hope this rain stops. I am hoping it to stop. But my expectation is what? For the rain to stop. So जेन्ना हांव expectation दवरता, बरवसो म्हणचे सजमोया. When I say hope म्हणटा आमी,
जेन्ना म्हाका घर बांदपाचो एक डिझायर आहा एक आवंडो आहा, सो वॉट आय डू, डिझायर आहा, वॉट आय डू, आय स्टार्ट इमॅजिनींग. वॉट आय एम इमॅजिनींग, वॉट आय एम होपींग. होप इज माय इमॅजिनेशन. समजता? होप इज माय इमॅजिनेशन. सो आतां हांव इमॅजीन कितें करता, एक लँड आहा आनी त्या लँड एक जागो आहा आनी त्या जाग्याचेर म्हजें घर आहा. समजता? त्या जाग्याचेर म्हजें घर आहा. फिजिकली आहा, दिसण्यान आहा घर ना, दिसण्यान फकत प्लेन लँड आहा. पूण म्हजें इमॅजिनेशनांत हांव उबें रावता त्या जाग्या फुडल्यान, हो म्हजो जागो. आतां हांव उबें रावता आनी म्हजें इमॅजिनेशन कितें, दॅट कॉर्नर म्हजें किचन, this side corner washroom bathroom toilet, this side would be the living room, this side would be the bedroom. 2 bedroom कोत्तेले, 2 bedroomaचे मध्ये एक वॉशरूम आसतलो. ओके, हे आतां सगळें हांव फिजिकली दिसता. पूण आतां हांव जेन्ना तो लँड पळयताना म्हाका विथ माय इमॅजिनेशन आय कूड सी एवरीथींग. विथ माय स्पिरिच्युअल आयज कॅन आय सी. सो माय होप इज माय imagination, and for that imagination to come into reality, the faith is a substance which brings my imagination into manifestation. समजता? अंडरस्टँडिंग? होपिंग म्हणजे कितें, आमी इमॅजीन करता. हांव म्हजें आतां घराचें इमॅजिनेशन, आतां म्हज्या मनान सगळें इमॅजिनेशन जालें कितें म्हूण, सगळें हांवें आतां सारकें केलें जाल्यार एक आमकां एक कोण तो आमचो घर बांदपी आसतलो, प्लॅन काडटलो, ब्लू प्रिंट करतलो, वय ना स्केच करतलो. सो म्हज्या मनान जें स्केच आहा तें हांव दुसऱ्याक सांगता आनी तो पेनान स्केच करता. तरी रियलिटी जावन येयला ना. बट इवन दो रियलिटी जावन येवंक ना, इन माय इमॅजिनेशन आय एम होपींग फॉर दीस पर्टिक्युलर पॅटर्न. वो असो स्ट्रक्चर म्हज्या घराचो आसूंक जाय म्हणून म्हाका चिंतनांनी येता. समजता? भावार्थ. आतां ही भयण कशी साल्वार जाली म्हणटा, हाव शी इज सेव्ड. यू आर बाय युअर फेथ यू आर सेव्ड. कितें म्हणटा जेजू, तुज्या भावार्थान तूं सेव जाली. सो ती जेन्ना ह्या फारिजेवाच्या घरान भितर सरल्या, फिजिकली रियली ती दिसण्यान ती फॉरगिव्ह जालेली हां जालेली ना. पूण तिचो भावार्थ कितें आसलो, वॉट वॉज हर होप, कितें ती चिंता आसतली काय. कित्याक हांगा भावार्थाचें एक्सप्लेनेशन आमकां कितें दिलां, फेथ इज अ सबस्टन्स. फेथ इज अ सबस्टन्स. जे भशेन आमी घराचें एग्जाम्पल घेतलां, जेन्ना घर तें आमी इमॅजिनेशन केलां, जें आमी होपींग दवरता, तेजो रॉ मटेरियल सबस्टन्स कितें, सँड, स्टोन, सिमेंट. हां, घर बांदपाचो रॉ मटेरियल कितें, सँड, stones, cement and the iron rods and everything, right? हे सगळे रॉ मटेरियल. एका कितें म्हणटा सबस्टन्स. वो सबस्टन्स जे म्हजें इमॅजिनेशन आहा घराचें तें बांदून हाडपाक सबस्टन्स कितें, वो रॉ मटेरियल. हे कितें रेंव माती सगळें आहा पळय, हे सगळें रॉ मटेरियल. हे रॉ मटेरियल तर ना, म्हजें इमॅजिनेशन आहा तें इन रियलिटी जावन येतलें ना. सो म्हजें होपींग जें कितें आहा जेजूच्या नांवान, जें म्हजें इमॅजिनेशन कितें आहा जेजूच्या बासावणेन, तें तर म्हाका भावार्थ तर ना जाल्यार भावार्थ हो सबस्टन्स जें चिंतलां तें घडोवन हाडटा. सो इणेन कितें पळय चिंतलेलें आपलें बक्षणें आपूण आपली चूक वळखून घेता म्हणून कशें गमलें आमकां. ती जेजू पांया कडेन पडटा आनी तेचे पांये धुता आनी आपलो मोग दाखयता म्हणून आमकां पयलें गमोंक ना. तिणें आपल्याचो मोग जेजू सगळें दाखयता म्हणून केन्ना गमलें. जेजून म्हणलें कोणाची चड पातकां तांचो मोग सुबेस. समजता? समजलें? सो आतां ती पातकी आसली खरी, पूण तिच्या भावार्थान ती साल्वार जाली. आनी हो भावार्थ कसलो, दिसना तसलो, पूण हो भावार्थ जावन आसा एक रॉ मटेरियल, एक सबस्टन्स, वो एविडन्स जे आमी पळय बरवसो दवरता कितें जावपाक, त्या बरवशाचो रॉ मटेरियल जावन आसा हो भावार्थ. आनी तेका लागून ती भावार्थ उद्देशी म्हणटा ती साल्वार जाली. कित्याक हो भावार्थ तिका तिच्या घरा कडेन दिसती पडोन येवंक ना. तिच्या भावार्थान ती साल्वार केन्ना जाता, जेन्ना तिणें कोरणी केली आपल्या मोगाची, आपल्या रिपेंटन्साची, तेन्ना तिच्या भावार्थान ती साल्वार जाल्या म्हूण जेजू तिका सांगता. जेजू म्हणना तुवें म्हजे पांये धुल्या म्हूण तूं साल्वार जाल्या. जेजू तिका म्हणना तुवें म्हजे पांये एक्सपेन्सीव ऑयंटमेंटान एनॉयंट केल्या म्हूण तुका आपूण म्हणना. जेजून कितें म्हणलां, तुजी पातकां बगसोल्या आनी तुज्या भावार्थान तूं साल्वार जाल्या.
समजता? येस. कोंकणी बरो असो भावार्थ. कोंकणी समटायम्स नो भावार्थ आनी बरवासो एकूच सांगता. सो समटायम्स देर इज कन्फ्युजन. बट इंग्लीश इफ यू सी फेथ इज भावार्थ एंड होप इज बरवासो. आनी कितें उरलें? फेथ, होप, लव इज मोग. सो हो भावार्थ जावन आसा आमकां हिब्रूज 11:6 आमकां कितें म्हणटा? हिब्रूज 11:6 आमकां कितें म्हणटा? भावार्थ नासतना आमी देवाक मानवलेली जायना. ही देवाक मानवलेली कशी जाली? ओके, गो टू हिब्रूज 11:6. Already went. But without faith, it is impossible to please God. And how she is saved? Because of her faith. How she could please Him? Because of her faith. तिका तर जेजूचेर भावार्थ नासलोलो ती फारिसेवाच्या घरान भितर सोडतेली आहली. ती तर सेल्फ कॉन्शियस आसलोली, सेल्फ सेंटर्ड आसलोली. कोणच्या घरान बसतेली आहली न्हू आपूण कित्याक वसोंक, सारकें वना. पूण तिच्या भावार्थाक लागून आयज ती फॉरगिवन जाली. तिच्या भावार्थाक लागून आयज ती साल्वार जाली. आनी वयल्यान देवान तिका बोनस दिला, गो इन पीस. बोनस मेवलो, गो इन पीस. आनी वो जो फारिसेव जेन्ना म्हणटालो ती पातकी, ही पातकी, दुसऱ्यांक बोटां दाखय, आपूण सगळें मानामेत सांगत, फारिसेवांचें कशें जिवीत आसतालें? जेजून आमकां मॅथ्यू 23 आमी गेली फाटी पयलां म्हणटा तेंचें जिवीत कशें आसतालें? भायल्यान बरें आनी भितरल्यान हिपोक्रिसी. भायल्यान बरें आनी भितरल्यान हिपोक्रिसी. भितरल्यान डोंगेपणाचें आसतालें. म्हणजे कितें? भायल्यान तें बरेंपण दाखयताले पूण भितरल्यान तें देवाचें उतर सारकें बरे भशेन पाळी नासलें. आतां कशे भशेन एका आमी प्रूफ करुया? इट इज समटायम्स हार्ड टू आयकोंक पासून बशें बरें दिसना. हे फारिसेव इतले देवाचे मानामेत म्हणटाले जाल्यार कशें चुकताले काय? तुमी जाणा जुआंवच्या पुस्तकार आमकां एक स्टोरी आहा, अ वुमन कॉट इन अडल्टरी. प्रद्वार करतना सांपडलेली वस्तोरी. कोण घेवन येता तिका सगळे जेजू कडेन? Pharisees, scribes, the teachers of the law, हे सगळे जे मानामेताचे सगळे नारे लायता म्हणटा पळय, हे सगळे घेवन येता तिका आनी म्हणटा, ही म्हणटा आमकां पातो करता आसतना शी वॉज कॉट इन द वेरी एक्ट. कॉट इन दी एक्ट, वेरी एक्ट. ही करता आसतना सांपडल्या. समजता? ही पातो करता आसतना सांपडल्या. आतां हिका कितें करची? मोजेसाच्या कायद्या प्रमाणे म्हणटा तिका फातरान मारपाचें फर्मण. समजता? तूं कितें म्हणटाय? आतां जेजू कितें म्हणटा तो तूं कितें म्हणटा? कित्याक जेजू कितें शिकयता? बक्षणे, मोग, एकामेकाक बक्षियात, 70 फावटी 7 टायम बक्षियात म्हणटा. मोगाचें शिकयता, बक्षणाचें शिकयता, साल्व सांवाचें शिकयता. वय वन, आर यू सेयिंग समथींग? या Yes, that's what I'm saying. No, actually, if you go to see, त्या मनशाक हाडूं नाका. आनी in the beginning of the scripture, you know what it says? ते म्हणटा, they came to test Jesus. It is recorded in the Bible and बरयलें हा. जेजूची परीक्षा करपाक ते घेवन येता. जेजूक ट्रॅपान घालपाक. कित्याक? आतां जोरी तर वो म्हणटा मोजेसाच्या लॉ प्रमाणे करा म्हणजे तूं कितें शिकयता तें फॉल्स. सो यू आर अ हिपोक्रीट देन. जालें? जोरी तर तो म्हणटा ना तिका सोडून दी, ही इज गोईंग अगेन्स्ट द गॉड्स लॉ. सो दोनी वाटेनी जेजू तर फारीकपण दी तिका म्हणटा जाल्यार तो आपलें शिकयता तें सारकें न्हू म्हूण प्रूफ करता. जोरी तर तिका खास नाका म्हणटा जाल्यार तो म्हणटा की हो मानामेत देवाचें पाळिना. सगळे वाटेनी प्रॉब्लेम न्हू. पूण जीजस इज द मास्टर प्लॅन. कितें म्हणटा जेजू? कितें म्हणटा? कोणाक पातोक ना तो पयलो फातर मार. कोणाक पातोक ना तो पयलो फातर मार. कितें जाता? सगळ्यान पयलो फातर मारूंक जाय आसलेलो जेजून न्हू. वय ना? जेजूक पातोक आसले ना. सो सगळो पयलो फातर कोणें मारचो पडलो तिचेर? जेजून कितें म्हणलें? कोणाक पातोक ना ती मारा. आनी जेजू मान सकयल घालून कितें बरयता थिंगा. वय ना? इतलें देवाच्या उतरान आमकां क्लियरली देवाचें उतर बरयलेलें हा. आमचें मन देवाच्या उतराक बॉर्न जालेलें हा.
आमचें मन देवाच्या उतराक एक पोट डो कसो आमच्या दोळ्यांचेर येयलोलो आहा, पूण देवाच्या उतरान क्लियरली बरयला जेजू आयला बोगसोणें दिवपाक. जोरी तर जेजू आमकां बोगसोणें दिता, आमी दुसऱ्याचे ग्रजीस घेवन कशें रावपाक जाता. आमच्या जिवितान आमी चडशे आमकां न्हू दुयेंसां आमी पळयता. चडशें कितें जाता मनशाक? दुयेंसां पासून जाता कसलीं? टेन्शनाक लागून, एन्जायटीक लागून, बिटरनसाक लागून. आमी भितर जेन्ना टॉक्सीक जाता आमच्या जिवितान, जेन्ना आमी कोणाचो राग घेवन बसता, जेन्ना आमी दुसऱ्याचो राग घेवन बसता, आमच्या जिवितान एक पॉयझन कसो जाता तो. कोणाचो राग घेवन बसता आमी, कोणें मातशें कितें केलें आमकां सोंसना, मातशें कोणें आमकां दुखयलें आमी सामकी रेडी रावता केन्ना रिटर्न दिवपाक. मातशें कोणें कितें वांकडें केलें आमी सामकें डिस्टर्ब जाता. दुसऱ्याक बोगसूंक म्हणटा तें आमी तयार ना, दुसऱ्याचें लेट गो करपाक म्हणटा तें आमी तयार ना. हें कित्याक जाता अशें? कित्याक आमी खूद वी आर सेल्फ हॅज नॉट एक्सपिरियन्स द लव ऑफ गॉड इन आवर लायफ. इफ वॉट थिंग्स आय हॅव नॉट एक्सपिरियन्स्ड, हाव कॅन आय गिव इट टू अदर्स? God is love. That is the reason he could love even for the sinners. देव जावन आसा मोग, आनी तेका लागून तो पातक्यांचो पासून तो मोग करता. आनी आमच्या फुडल्यान जेन्ना कोणी पातकी येता तेन्ना आमचें कितें लिस्ट रेडी जाता. तेणेन त्या वर्सा तें केलोलें, तेणेन त्या वर्सा हें केलोलें, आमी लिस्ट बरयतात. आमी कोण दुसऱ्यांक जज करपाक? Yes, we can correct somebody. I'm not saying correction korop now munna. But judging somebody is wrong. Correcting somebody according to the word of God is no harm. We are here to help each other. But judging somebody is against the word. Because Jesus said, no one give you any authority to judge anyone. But correction, yes, we can do. If we know the word, we can guide somebody into the truth. Are you understanding? No. But without faith, it is impossible to please God. For he that come to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that delightly seeking him. Kire borela next line poya. Ye te ostorek relate zaina. See, for he that come to God, for he that who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. जेजूचे सोद करून ती वस्तोरी त्या घरांत आयली. वय वना तिणें स्वत मानून घेतलें, वय तो देव जो म्हाका बोगसूंक शकता आनी म्हाका बोगसोणें दिवपाक तेका पदवी आसा. जेजूक पदवी आहा म्हाका बोगसोणें दिवपाक. सो डजंट मॅटर हूज हावज इट इज, but I will enter in this house because I am not going there because of this Pharisee, but I am entering this house because of my God. He is there. He has been invited in that house. So my Jesus is there. So let me go and humble myself in front of him. When she repented, she went to that house. She was been forgiven. She went inside as a sinner. She came outside as a forgiven, as a new person. And what Jesus said, your faith has saved you. And now go in peace. Did we see in the life of that woman with the issue of blood? He said, come, somebody touched me and I want that person to come. Who touched me? Who touched me? And that woman came. The woman is thinking what mindset? Because I touched the hem of his garment, I am healed because I touched. But that was the correct? ते सारकें आसलोलें? But did she has the knowledge of that faith at that time? In her mind, whatever she has made, let it be done unto you according to your faith. Yes or no? So what was her faith? If I touch, I will be healed. So she touched and she is healed. Whatsoever she desired, whatsoever she spoke, it has been done to her. She was healed. But Jesus never wanted her to go incomplete. Jesus never wanted to go from there incomplete because she was in lack of money. Everything was being spent. Kai na tija koden lachar zaleli. She must be disturbed. There must be no peace in her life. What Jesus said? Come, who is the one touched me? And when she said, I am the one who touched you, she said, your faith has healed you.
Jesus is not saying, because you touched me, you are healed. Yes, she was healed because she touched, because that was her faith. But what Jesus wants to teach her and to teach us is, she is healed because of her faith. And no one God cannot be pleased. It is impossible to please him without faith. भावार्थ ना जाल्यार आमकां देवा कडल्यान जे देवाचे बरेपण ते रिसीव करपाक जायना. आमी पळयलां, फेथ इज द एविडन्स ऑफ नॉट सीन. आमकां दिसोना तेचो जे आमचो एविडन्स कितें? भावार्थ. जे दिसोना तेजेर आमकां सोत मानपाक. आयज ज्यो सगल्यो भासावण्यो, आमचे बोगसणे, आमी सोत मानता आमचे बोगसणे जाला. आमकां दोळ्यांनी दिसती पडटा बोगसणे जाला म्हूण? ना. आमी कित्याक सोत मानता? बिकॉज इट इज written in the word. Yes or no? Now the written word of God is only the written evidence. Physically we see, we don't see physically, but when we believe it by faith, then only we get to see it in physically, or the manifestation. After when we have faith and we believe and we confess it. Am I confusing you all? Praise God. Because the way you all are looking, is it interesting, that's why you all are looking, or because you all are confused they all are looking? Now you all are making me confused. Yes. Applying? Okay. Okay. Praise God. So without faith, भावार्थ नासतना आमी देवाक मानवलेली जायना. आनी भावार्थ जावन आसा एक आमकां भावार्थ जावन आसा दिसोना तेजेर विश्वास दवरपाचो. ओस्तोरेचो भावार्थ कसलो जालो? एके पातकी ओस्तोरेचो की हांव त्या घरान वचत जाल्यार हांव म्हाजी पातकां बोगसोतेली. हिजो भावार्थ कितें आसलेलो? कित्याक जेजू म्हणटा? आमकां गमचें नासलें. जेजून कितें म्हणलां? तुज्या भावार्थान तूं साल्वार. यू आर सेव्ड बिकॉज ऑफ युअर फेथ. शी मायट हॅव नॉट अवेअर दॅट शी हॅज फेथ, दॅट्स वाय शी एंटर्ड. शी मायट हॅव नॉट नोन, वी डोंट नो. ती पूण जेजू तिका सांगता, युअर फेथ हॅज सेव्ड यू, गो इन पीस. हालेलुया. Thank you, Jesus. Okay, quickly we go to, we'll see about the Pharisee, no? Go to Romans chapter 2. The 17th verse, onwards. Now, दुसरो कॅरेक्टर आमी कोणाचो पळयला? एक जालो ओस्तोरेचो, पातकी ओस्तोरेचो. दुसरो कॅरेक्टर कोणाचो हा? फारिसेवाचो. हा? Pharisee. Now, behold, you are, go NLT please. Now, you who call yourself Jews are relying on God's law, and you boast about your special relationship with God. They are boasting in that they have a special relationship with God. Now, you know what He wants. You know what is right because you have been taught in His law. Go down. Now, you are convinced that you are a guide for the blind and a light for people who are lost in darkness. Go down. Now, you think you can instruct the ignorant and teach children the ways of God, for you are certain that God's law gives you complete knowledge and truth. You are certain that God's law gives you complete knowledge and truth. सा पावलू कोणाक सांगता हे? जुदेवांक, Jewishank. Go down. Now, well then, if you teach others, why don't you teach yourself? If you teach others, why don't you teach yourself? You tell others not to steal, but do you steal? It's a question mark. Go down. Now, you say it is wrong to commit adultery. You say, कोण म्हणटा? Jewish. सा पावलू कोणाक म्हणटा हे आतां? जुदेवांक म्हणटा. तुमी म्हणटा that प्रद्वारपण करप म्हणचे वायट काम, but do you commit adultery? Now, you condemn idolatry, but do you use items stolen from the pagan temples? Now, he's asking them, go down. Now, you are so proud of knowing the law. कोण proud ha for knowing the law? The Judewank to munta, the Jewishank to munta, you are so proud of knowing the law, but you dishonor God by breaking it. Many a times आमकां अशें दिसता की आमी देवाचे सगळीं बरीं कामां करता, पूण आमकांच गमना जेन्ना आमी दुसऱ्यांक बोटां दाखयता, तिसऱ्यांक बोटां दाखयता, आमी आमच्या जिवितांत कितें वायट करता तें पळोवंक आमी चुकता. एका जाग्यार जेजून एक ओपार सांगल्या, तुमच्या दोळ्यान कुसकुटा तें पयलें काडात. सांगलां सांगूंक ना?
हां म्हणजे कितें सगळ्यांच्या दोळ्यांनी कुस्कुटा आहा पूण पयलीं आमी आमचें काडना पयलीं आमी दुसऱ्यांचें काडूंक वेता आमी कसलें जिवीत वायट जियेता तें आमी पळयना आमी दुसऱ्यांच्या जिविताक बोटां दाखोवंक वेता वयता वचना आमी म्हणटा देवाचें उतर सगळें आमी जाणा ओ वी नो एवरीथींग we know this scripture this teaching that teaching we are expert so many years we are learning but at the same time we don't realize where we are standing what we are doing what is happening in our life where we are heading towards we don't know and we try to remove when other people's eyes what do you call that party specs party काडटा म्हणटा कुस्कूट म्हणटात आमी पार्टी हां व्हडली पार्टी कुस्कूट न्हू पार्टी हां कुस्कूट न्हू व्हडली पार्टी वय ती कुस्कूट जावन जावन पार्टी जाली आमकां खबर ना आमी दुसऱ्यांची कुस्कुटां काडिता दुसऱ्यांची कुस्कुटां काडटा काडटा आमच्यो पार्ट्यो जाल्या व्हडल्यो वय वो ना येस ओ नो सॅड टू से बट दीस इज फॅक्ट इट इज व्हेरी सॅड टू से पूण हें जावन आसा एक सोत म्हणून एक फॅक्ट हें वीच कॅन बी चेंज्ड बाय द वर्ड ऑफ गॉड वी हॅव टू कम टू दॅट पॉयंट ऑफ रियलायझेशन आमकां सगल्यांक त्या जेजूची गरज आमची सुटका जावपाक समजता नाव यू आर सो प्राऊड ऑफ नोईंग द लॉ बट यू डिसऑनर गॉड बाय ब्रेकिंग इट नो वंडर द स्क्रिप्चर्स से द जेंटाइल्स ब्लॅस्फेमी द नेम ऑफ गॉड बिकॉज ऑफ यू जो पळय इस्रायल पोरचेचो ना तो पासून म्हणटा जेंटायल्स ब्लॅस्फेमी देवाचें उतर म्हणटा सांबाळ्ळी ना देवाचें नांव हें करता वॉट इज कॉल्ड ब्लॅस्फेमी इन कोंकणी पिड्यार करता ओ दुसरे भशेन उजार करता पूण बिकॉज ऑफ यू कित्याक म्हणटा तो तुमी देवाचें उतर तुमी घोमंडान म्हणटा देवाचें उतर तुमी जाणा म्हणटा पूण तुमीच देवाच्या उतराक एक डिसऑनर हाडटा म्हणटा बट यू डिसऑनर गॉड बाय ब्रेकिंग द वर्ड ऑफ गॉड कोण ते आतां जे उतर सांबाळटा म्हणटा पळय ते नाव गो टू द 25th वर्स नाव the Jewish ceremony of circumcision has value only if you obey God's law. But if you don't obey God's law, you are no better off than an uncircumcised Gentile. And if the Gentile obey God's law, won't God declare them to be his own people? जे कोण इस्रायली ना ते तर देवाचें उतर तर सांबाळटा देवाचें उतर तर पाळटा ती म्हणटा देवाची डिक्लेअर देम टू बी हीज ओन पीपल देव तांकां आपली पोरजां म्हणचो ना सुरवातेक जेन्ना जेजू आयलोलो जेजू सगळ्या संवसाराक आयलो खरो पूण तो पयलो कोणाक आयलोलो सुरवातेक हां इस्रायलाक जुदेवांक वय ना पूण जुदेव दुसऱ्या लोकांक कितें पळयताले लास्ट टायम वी लर्न अबाउट द गूड सॅमरिटन वय ना सामार्यकारांक जुदेव लोक कसले नदरेन पळयताले वायट नदरेन पळयताले स्विकारी नासले पातकी म्हणटाले सारकें पूण जेन्ना जेजू आयलो जेजून कितें केलें ज्यू जावं तो जेंटायल जावं तो बोनकोणी नासूं तो सुटकेन आसूं तो दादलो जावं तो बायल जावं आमी सगळीं जेजू सोवे वी आर ऑल वन इन क्रायस्ट जीसस जो पळय आमच्या मदें एक वॉल आसलेलो म्हणटा ओ आमी इस्रायली आमी जुदेव आमी देवाचे कवनंटाचे आनी ते सगळे भायले तेंचो कवनंट ना म्हणून चिंत्ताले पळय आयज जेजू सोवे आख्खो संवसार आमी एक जाल्या कित्याक देवान कितें म्हणलां संवसाराचो इतलो मोग केला की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें दिलो कोणा पासत फकत इस्रायला पासत दिला काय आख्ख्या संवसारा पासत दिला हां आख्ख्या संवसारा पासत दिला आतां हांगा कितें म्हणटा एंड इफ द जेंटायल्स ओबे गॉड्स लॉ वोंट गॉड डिक्लेअर देम टू बी हीज ओन पीपल इन फॅक्ट अनसर्कमसायज्ड गो डावन in fact uncircumcised Gentile who keep God's law will condemn you Jews who are circumcised and possesses God's law but don't obey it. कितें उलयता सांग पावलो तो पळय आमकां रोमकाराचे पयलो चॅप्टर दुसरो चॅप्टर आमकां दाखयता की देवा मुखार आमी अनरायचस आहा नितीवंत ना आमकां सोडवणदाराची गरज आहा आमी कशे भशेन म्हणटा आमी रायचस आमी करता तें सारकें सांग पावलो हांगा दाखोवन दिता तांकां तुमी जे पळय म्हणटा आमी मानामेत घेवन आसा देवाचे मानामेत आमकां येयल्या मोजेसाच्या मानामेत आमी सांबाळटा आमी जुदेव आमी इस्रायली आमी कवनंटाचे आमी सगळे जिवे देवाचे म्हणटा तोंडान सगळे म्हणटा तो पूण कोरण्यांनी तुमचें कितें यू डोंट
obey कोरण्याने तुम्ही obey कोरी ना. In fact the uncircumcised Gentiles, circumcision म्हणजे कितें, they are त्यांचो covenant हा बापा सांगाता, जे सुरवातेक अब्रामाच्या उदेशी जालेले त्यांचो एक करार आसा बापा सांगाता इस्रायली लोकांचो. आनी जे अनसर्कमसायज्ड आसा ते कोण, ते जेंटायल्स, ते भायले, ते इस्रायली न्हू. समजता, ते पेगन्स आसतले, ते जेंटायल्स. पूण हांगा तो कितें म्हणटा, यू जूज हू आर सर्कमसायज्ड, you have the covenant with God and possesses God's law, but you don't obey it. तुम्ही ते मानिना, तुम्ही ते पाळिना. For you are not a, go down, you are not a true Jew just because you were born of Jewish parent or because you have gone through the ceremony of circumcision. कितलो व्हडलो स्टेटमेंट हो, समजता, कितलो व्हडलो हो स्टेटमेंट आमकां हांगासर म्हणटा. विच वन इज इट? फॉर यू आर नॉट अ ट्रू ज्यू. तुम्ही खोरेपणीचे जुदेव न्हू म्हणटा तो, जस्ट बिकॉज यू आर बॉर्न ऑफ ज्युईश पेरंट. तुम्ही जाणा, जेन्ना सा पावलू एक फारिजेव आसलोलो, तो जेन्ना फारिजेव आसलोलो दुसऱ्यांक पिडापीड दितालो. जे कोण जेजूक स्विकारता, जेजूक मानता, जेजूची परगोटणी करता, तांकां तो पिडापीड दितालो. पूण जेन्ना जेजू ताका भेटता, दामस्काराच्या वाटेक वेता आसतना जेजू तांकां मेळटा, जेजू ताका दिसती पडटा आनी जेजूचो आवाज तो आयकता, ती लायट ताचेर पडटा. तेन्ना सान पावलू आपलें जिवीत जेजूक दिता आनी ताचें मन बदलता. तो आदी कितें शिकोन सारको फारिजेव जालोलो? फारिजेव कितें शिकोन फारिजेव जाताले? द 5 books ऑफ मोसेस, सुरवातेचे ते तोरा म्हणटा ताका पळय, ते शिकोन ते सामके परफेक्ट आसले लॉन. समजता, लॉ सामके. आनी तेज्या अगेन्स्ट कोण वयता ताका फातरांनी मारपाचे. समजता, तितून तो सारको, ही वॉज द फॅरिसी, ही वॉज स्कॉलर इन दॅट म्हणटा. वो सान पावलू आयज आमकां ह्यो चिटी बरयता. तो एके पावटीक तोवूय ह्याच कॅटेगरीन आसलो. ही वॉज ऑल्सो देर. ताका लागून तो आनीक बरे भशेन हे शिकोवंक शकता. कित्याक ताका आतां सोद गमोन येता. एंड नाव ही इज नॉट बॉर्न ऑफ द कितें म्हणटा ते लॉचेर तेचें हें ना, बट नाव ही इज बॉर्न ऑफ द स्पिरीट. आतां तेचो कितें जाला, ओथम्यान जल्म जाला. आर यू अंडरस्टँडींग दीस? आनी आयज तो सा पावलू आमकां शिकयता, जे आमी पळय कायदे घालता, अमके कायदे तूं पाळटा, तूं देवाक मानवलेलो जाता. पूण देवाक मानवलेली कशी जाला? हिब्रूज 11:6 इसोली देवाक मानवलेली कशी जाता आमी? हां, भावार्थाक लागून. आनी भावार्थ म्हणजे कितें? दिसोना ते, दिसोना कितें? जे देवान जे आमच्या पासत केलां, जे खुर्सार केला, आयज आमकां फिजिकल दोळ्यांनी दिसता ना, जे आमकां बरयलेलें आसा एविडन्स, ताका लागून आमी भावार्थान बरयलेलें आहा तें स्वत मानपाक आमकां भावार्थाची गरज ना. हां, बरयलेलें आहा तें स्वत मानपाक दोळ्यांनी दिसती पडोंक ना. आतां तुमकां तुमचें घरां खबर आहा खंय आहा तीं घरां? Do you remember your house where you stay? Yes or no? Do you remember? Do you need faith to believe that you have a house in so and so place? कित्याक नाका? तुम्ही फिजिकल दोळ्यांनी तुम्ही पळयलां, वय ना? आतां भावार्थ केन्ना जाय? जेन्ना आमी आमच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना, पूण बरयलेलें आहा म्हूण आमी भावार्थान सोत मानता. समजलें? नाव, for you are not a true Jew just because you were born of Jewish parents or because you have gone through the ceremony of circumcision. Go to the next verse. No, a true Jew is one whose heart is right with God, not your outer action. Who is a true Jew? A real Jew. जुदेव कोण? Real जुदेव कोण? जो आपल्या काळजान सारको आहा. अ ट्रू ज्यू is one whose heart is right with God, whose heart is right with God. पहिल्या वर्सीन आमी कितें पळयलां, चॅप्टर आनी स्क्रिप्चरान आमी पळयलां, दे प्रीच द लॉ बट दे देमसेल्फ ब्रेक द लॉ. जेन्ना आमी ते ओस्तोरीची खबर घेतलेली, ओस्तोर कॉट इन द एक्ट, दे ड्रॅग्ड हर. येस और नो? हां, शी वॉज कॉट इन द एक्ट, बट शी वॉज अलोन कॉट इन द एक्ट. वेर इज द अदर पर्सन? एकलीच असली ते वाईट काम करपाक? हां, मग तो दुसरो खंय गेलो? टू द मोसेक लॉ ऑल्सो. सो दुसरो प्रद्वारपण जावप, एडल्टरी जावप म्हणजे एक मनीस दोन मनशां. तो एकलेकूच हाडल्या वडीत, दुसरो खंय?
जे लॉ 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 म्हणटा, कायदो 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 म्हणटा, कायद्या प्रमाणे मोजेसाचें अशें जावंक जाय, कायद्या प्रमाणे तिका फारीकपण जावंक जाय, ओके जावंक जाय, पूण दुसरो मनीस गुया हां biased. That's what I'm saying. So where is the other person? But when they preach the law, how they preach? जेन्ना आमी कायद्याची खबर उलयता, आमी कशें उलयता कायद्याचें? आं हें सांबाळूंक जाय नाल्यार देव खास लायतलो, हो कायदो पाळूंक जाय नाल्यार देव खास लायतलो, आनी अमकें करूंक जाय नाल्यार देव खास लायतलो. वय वो ना, देव तो सगळे वाटेन आमकां खास लायतलो, पनीश करतलो. जाल्यार वॉट हॅपन ऑन द क्रॉस देन? Huh? Traditions are there, but we have to make a choice. No, if our mind is not getting renewed with the word of God, how these things will change? Yes or no? But many a times our full focus in changing others and not understanding that we have to change ourselves first. The full focus is changing in others. Correct? No? Many times our focus is what changing others. Our focus is where लोक कितें म्हणटलो. फर्स्ट आमी शिरकोले, आमची गाडी शिरकोल्या सारकी कितें म्हणटा ती रिवर्स गियरान पडल्या, फुडें वचना. कित्याक? लोक कितें म्हणटलो. आनी ट्रेडिशन वयर दवरला सगल्यांकीन. करेक्ट करेक्ट. Praise God. That's what. So now is the time we need to ask the Lord, open the eyes of our understanding to see the truth, to understand the truth, to acknowledge the truth. Yes or no? If we don't know the truth, how we will live a life of freedom? आणि हे कोणा हातीन हा? देवा हातीन हा न्हू? हा कोणा हातीन हा हे? हा इन आवर हँड. हा जेन्ना आमकां जेन्ना सोत परगट जाता, आमी निचो करपाक नाका. जायते पाटी आय मॅट समबडी आनी ते म्हणटा, दॅट पर्सन इज टेलिंग, तो मनीस म्हणटा, हांवें म्हणलें कित्याक येवंक ना? ना मागीर थिंग वचो जाल्यार मागीर लोक मागीर कितें कितें म्हणटा. हें असलें जालां. सी लोक म्हणटा साल्वेशन कशें येता? भावार्थान. आतां लोक म्हणटा तें घेवन रावत जाल्यार आमकां साल्वेशन फावो जातलें ना, जातलें जावचें ना. आनी आमकां कोण तरी फोर्सान हिंगा हाडटा. तुमी कोण तरी फोर्सान येयल्या बाबा हिंगासोर. हांव हिंगा फोर्सान येयना. I come with my own will. I said, Lord, use me. Even you also, right? The rest is not saying. आमकां देव केन्नाच कसल्याच कामांक फोर्स करिना. सुरवातेक जेन्ना आय ऑलवेज से दीस, जेन्ना देव तर आमकां फोर्सान कितें करूंक सोदतालो, देव मनशां करचो नासलो, देव करतलो जाल्यार रोबोट्स. वय वो ना? पूण देवान जेन्ना मनशाक रोचला, आपल्या सारकेली रोचल्या, रोबोट करूंक ना. देवान मनशाक आपल्या सारकेली फ्री ऑफ will, free of choice. God has given us a free choice to choose. Free will choose करपाक दिला आमकां. समजता? देव आमकां फोर्स करिना. देव करतालो फोर्स आमकां जाल्यार आमकां सुरवातेकूच एक रोबोट करून दवरपाचो, नाजाल्यार एफ जेन्ना ते फॉल खावंक वेता तेन्ना देव वयतलो आनी सारको मुवीजांनी पळयता न्हू, कितें एक्शन जाताना हातीक गोड दवरता, ते भशेन देव हातीक गोड दवरपाचो. तुमी पळोवंक ना सिरियलांनी? ती केन्नाय किचनान कितें काडूंक येता, कोण येता आनी ठाप रिस्टाकूच गोड दवरता न्हू, त्यान एक्शन जावंक पावना. पळोवंक ना? कोण कोणाक मारूंक येता, कोण येता मागीर हिरो कसो आनी सारको हातीक गोड दवरता. सो एक्शन जावपाचें ना वायट. तशें केलें देवान आमकां काय? सो देवान आमकां चॉयस दिवंक ना. सो ते चॉयसान आमी सो आतां आमी ते चॉयस दिला म्हूण डू वी हॅव टू टेक डिसएडवांटेज ऑफ इट ऑर वी हॅव टू टेक द एडवांटेज ऑफ इट? समजता? Now, a true Jew is one whose heart is right with God, and the true circumcision is not merely obeying the letter of the... See.
And true circumcision is not merely obeying the letter of the law, rather it is a change of heart produced by the Spirit. And a person with a changed heart seeks praise from God and not from people. Many a times log kide muntolo, people has to say that I am good, people has to say that oh she is in the right way, mashe sadik zale, oh she is gone some other direction. So we are seeking praises from whom? Many a times from people. Anga kide munta, and a person with a changed heart, when your heart is changed, you seek praise from God and not from people. Samjhata? And where is it? And the true circumcision is not merely obeying the letter of the law. Can you go A and B? But he is a Jew who is one inwardly. Inwardly, and true circumcision is circumcision of the heart. By the Spirit and not by the Spirit and not by the fulfillment of the letter of the law. His praise is not from men but from God. Hallelujah. Thank you, Jesus. कितें तरी आमकां देव शिकयता, कितें तरी आमचे ज्यो बॉर्न शेल्स आहा ते ओपन जाता. हां, येस नो? म्हजें तरी जाता. It is the condition of the heart. गलेसकारांक जेन्ना सांग पावलू शुभ वर्तमानाची खबर सांगून येता, गलेसकारांक जेन्ना सांग पावलू बरी खबर सांगून येता, आनी जेन्ना तो तांकां आत्म्याची खबर शिकयता, आत्म्यान तांकां वाडयता आनी सगळे सायन्स एंड वंडर्स एंड सगळे ते आत्म्यान पळयता, आनी जेन्ना तो गलेसकाराक सोडून दुसऱ्या जाग्यार वेता, एक खोटो प्रवादी वयता आनी म्हणटा आनी तांकां परतें कितें शिकयता? सर्कमसिशन. फिजिकली वर्क्स, law. आनी म्हणटा आमचें सल्वेशन नॉट ओन्ली बाय फेथ आनी फकत भावार्थाचेंच न्हू म्हणटा, हे सगळें जें आमी कायद्या प्रमाणे पाळून घेता पळय तें मिक्स शिकोवंक वेता. when you read that Galatians full letter, you will understand this. जायते पाटी आमी आमची सुटका जाता खरी, आमी जायते पाटी स्वताच्या टिचिंगान येता खरी, पूण कोण तरी येतलो आमकां सांगपाक ए तूं खंय वयता तें सारकें, कोण तरी येतलो. पूण आमी कितें शिकता, जस्ट वी शूड नॉट गो जस्ट बाय ओ वॉट द प्रिचर इज प्रिचिंग. लूक एट द वर्ड, लूक एट द वर्ड, लूक एट द स्क्रिप्चर, लूक एट द बायबल, लूक एट दिस ट्रूथ्स. Morning happened to you? What happened? And then somebody came, huh? Yeah, we cannot argue. As long as you are convinced in your heart, we cannot argue with anybody. Correct. No, we can pray for them. It's not that we should get angry also. We should pray for them. Even one time I was like that. So we have to, and कोणाचे तरी मागण्यांनी आमकां आमची सुटका जाल्या. कोणे तरी somebody must have prayed for us. Yes or no? Or we ourselves must have said, Lord, I want to know you. Oh, God is coming with the truth. If you desire to know Jesus the way He is, He have to reveal Himself for you, or for me, for us. कित्याक म्हणटा जेजू जावन आसा स्वतान आनी खऱ्या काळजान जेन्ना आमी जेजूक मागता, जायते फावटी आमी जेजूक कसो दवरला आमचे ब्लेसिंगां, आमचें बरेंपण, आमकां आमच्या फायद्याक, आमकां बरेंपण कितें जाय, आमी कसलें बरेंपण सोदता ह्या संवसाराचें, वय ना? आं, कसलें बरेंपण सोदता आमी? आमचें चडशें ध्यान खंय आसता? कसल्या गोरजांचेर? आमकां मात तरी चिंतोन पडला काय फाल्यां मेल्या उपरांत आमी खंय आसतलीं आमकां खबर तरी आहा काय? आमी म्हणटा एज लॉंग एज वी आर देर सगळें बरें जाल्यार पुरो, वय ना? आनी सगळें सारकें बसना, देन वील गो समवेर एंड वील प्रे एंड आस्क गॉड, गॉड आय एम लॅकिंग इन दीस एरिया, प्लीज गिव मी. देर इज नो प्रॉब्लम इन दॅट. आय एम नॉट सेयींग आमी मागप ना जावं आमी डिजायर करप ना, संवसारी वस्तू आमी करूंक जाय, कित्याक आमकां लागूनच देवान दिलां हें, वय ना? जेजून म्हणलां न्हू आपणें सगळें तुमकां लागून केलां, ओन्ली यू हॅव टू बिलीव एंड देन यू रिसीव इट. देवान आमकां सगळें केलां, बट एट द सेम टायम आमी आमच्या सोडवणदाराची खरी वळख घेवन आसा काय? हांव तें म्हणटा, खरेंच आमच्या सोडवणदाराची, ह्या जेजूची जो खुर्सार मेला, जेणे आमच्या पासून त्या खुर्सार रगत वारयला, तेजी आमकां खरीपणे वळख आसा काय? आय वूड ऑलवेज, हांव सदांच तें म्हणटा.
And I know, माझे जिविताचे एक्सपिरियन्स हा म्हणटा, बिफोर आय कम इन टू द वर्ड ऑफ गॉड, म्हाका खूब डिझायर आसलेलो ह्या संवसाराचो. डिझायर म्हणजे कितें? आय वॉज नॉट आस्किंग दॅट रिचीस अँड रिचीस ऑफ द वर्ल्ड, बट ॲटलिस्ट एक कितें म्हणटा तें लिमिटान पूण आसचें. गमलें तुका? आसचें, हें आसपाचें, तें आसपाचें, एक स्टँडर्ड लायफ आमचें आसपाचें म्हूण म्हाजो खूब डिझायर आसतालें. आनी हांव सदां म्हणटालें केन्ना आमी त्या लेवलाचेर पावतलें, केन्ना आमी तें सदांच लायफ अशेंच आसतलें काय आमचें लायफ केन्ना तेचेर. सदां हांव न्हू तें चिंत्तालें, संवसारी वस्तू जावं बरें घर आसा तेच्या मातशें बरें सगलें, बऱ्यो वस्तू घरान, जावं गाडी, जावं कितें. सपोज आयज तो धाकटी गाडी आहा, मातशें हाय एक्सपेक्टेशन, चड हाय म्हणून नासलेलें हांव, पूण मातशें तरी लायक लेवलाचेर कशें आय कॅन से. देन भुरग्याचें फ्युचर चिंत्तालें, बरें स्कॉलान, बरें एड्युकेशन, सगलें बरें प्रोवायड करपाक, ते कितें मागता तें सगलें दिवप, असली सगळीं म्हजी चिंतनां आसलीं. पूण आयज तर हांव चिंतां, एक दोन वर्सां पयलीं म्हजी चिंतनां कशी आसली. आनी फ्रॉम द टायम आय हॅव कम इन टू द वर्ड ऑफ गॉड, दॅट डिझायर हॅज कंप्लिटली बीन चेंज्ड. कंप्लिटली बीन चेंज्ड. आदीं पळय हांव कशें चिंतालें कितें कितें आसचें, आनी म्हाका दिसता संवसारान जो मनीस जियेता रायट, सगल्यांची अशीच चिंतनां आसतलीं. हांव म्हणना ना म्हजी आहा जाल्यार दुसऱ्यांची आसतली, हांव डिफरंट न्हू, हांव तुमच्याच भशेन वय ना. सो अशी चिंतनां आसतलीं. बट द डे यू गीव युअर हार्ट टू क्रायस्ट नो, एंड द डे यू गीव युअर हार्ट टू द होली स्पिरीट रायट, तुजे डिझायरूच तो चेंज करता. यू डोंट पूट युअर एफर्ट. वॉट युअर एफर्ट इज to tell him to take control of my heart. You take control. You give me the desire. तुका जे जाय पळय तें, let it be done. ट्रान्सफॉर्म जाता टोटली. इट्स अ प्रोसेस आहा, बट तुजे डिझायर चेंज जाता. हां हां हां. पीस ऑफ मायंड केन्ना मेवता? जेन्ना आमचे जेजू जिवितान येता. जेजू कितें दिता? गो इन पीस. आपूण येयला म्हणटा तुमकां ती शांती दिवंक. संवसार दिता ती शांती न्हय, जी बापान दिल्या पळय ती शांती. सो तो डिझायर तुजो चेंज जाता. तुका एफर्ट घालपाची गरज ना. तुका एफर्ट आमचो हांव ना म्हणना. एफर्ट कसलो? यू हॅव टू गीव युअर सेल्फ. You have to offer yourself as a living sacrifice to God. Then God takes control of everything. तेका लागून तो ग्रेस म्हणटा तो कितें? तो आमी म्हणटा कितें? अनडिजर्वड फेवर. वय ना, आमकां फावो नासलेलो तो फेवर म्हणटा. तो ग्रेस आहा, तो जी कृपा आहा ती आमकां शिकयता संवसारी वस्तू नाकारपाक. देवाच्या पोरमोणे कितें पळय ना तें सगलें नाकारपाक, तें ना म्हणपाक. तें आमकां टू डिनाय द अनगॉडली थिंग्स, to deny the things which is not from God. Grace is helping us, empowering us to overcome everything which is not from God. And this happens supernaturally. Ye kai amche effortan जावपाचें ना. Only thing is to you depend. The lady who has come to this Pharisee's house, she didn't even care whose house I'm going. She only focused on whom? On that Jesus who is there in that house. Are you following this? तिका पडोंक ना पासून हे फारिसेवाचे जावं, हे कोणाचे व्हडल्या राजाचे जावं, हांव घरान भितर सरता कोणाक लागोन? जेजूक लागोन. जेन्ना एका घरान तो पॅरालायटीक मनीस आसता, इतली गर्दी आसता घरान, दे कूड नॉट रीच टू जीसस रायट. दे आर गेट 4 जाण घेवन येता म्हणटा खांद्याचेर. कितें कोणाक? तो पॅरालायटीक आसता पळय ताका घेवन येता 4 जाण. आनी आतां कितें पळयता? लूट सारकी गोड्डी. आतां कसो जेजूक? हे कोणाचें घर कोण जाणा? चोडले वयर लोकांचें घर उक्तें केलें. कित्याक? त्या भावार्थाक लागून. समजलें? तें तेंचें घर आसलें पळय. तेंचे जे गट्स ते त्या टायमार तेंचो कितें फोकस? वो जेजू कडेन पावत वो बरो जालो. आनी हें कितें? भावार्थ. दिसोना तेजेर बरो जालोलो ना. भावार्थ कसलो? भितर वचोन जेजू मुखार गेल्या उपरांत जेजू ताका बरो करतलो म्हूण भावार्थ. सो लोकांच्या घरान चोडलें. कितें नये आहलें आमी नोको, कितें रूप आसलें आमी नोको, सगलें उक्तें केलें सारको म्हणटा मोदेकात दें वयलो. लूक एट द विजडम. When you turn yourself to God, right, God gives you that wisdom to do the right thing. When she decided from her house, I will go to that Simon house, the Simon Pharisee's house, because Jesus is there.
So Jesus gave her that courage to not to focus on herself, and supernaturally it might have happened. Supernatural नाल्यार इतलें इजी हा आमच्या कोरण्यांचेर आमकां फाट करपाक आनी आमच्या कोरण्यांचेर आमी म्हणजे नदर फिरोवन आमी पातकी पासून जाल्यार कितें जालें चलया. इट्स नॉट इजी. जेन्ना आमकां खबर आहा आमी पातकी आनी चार चौगां मदें वचपाक, आनी असली पातकी एक प्रद्वार जिवीत जियेताली वस्तुरी चार चौगां मदें, आनी सगळे दादले आसचे ना त्या घरान. चितून पळयात कितें चितलां आसतलें तिणें तें. डजंट मॅटर कोण आसोंग कोण नासोंग, हांव वयतां कित्याक म्हजो जेजू आहा घरान, आनी हो जेजू म्हाका बक्षितलो आनी हो जेजू म्हाका आपल्या शांतेन भरतलो. सेम धाकट्या पुतान कितें चिंतलें, आय डोंट केअर आमचे सर्वंट म्हाका पळयतले, म्हजो भाव म्हाका आसतलो, म्हजो डॅडी म्हाका तापयतलो, आय डोंट केअर, बट आय गो टू माय फादर्स हावस. आय रिपेंट, आय गो. In the same way, no matter what we have done in our life, no matter what we are doing right now in our life, no matter what big blunder we have done in our life, remember one thing, Jesus is there opening his arms wide open, his arms and his hands to take you in his arms and say you are forgiven. One thing he need for us to repent and to realize that we are a sinner and we need a savior to save us and come back to him. Are we ready to go to our Jesus? काय आमी रावतेली सेल्फ सेंटर्ड जावन, सेल्फ कॉन्शियस जावन. काय समटायम्स वी डिसायड फॉर आर सेल्फ, ओ म्हजी पातकां इतली हा की एका बॉक्सोणें नात, म्हाका इफेनूच फावो. जायते पाटी म्हणटात जायतीं जाणां, हांवें आयकलां जायतीं जाणां म्हणटा म्हज्या पातकां उदेशी म्हाका बॉक्सोणें ना, म्हाका इफेन फावो. तुका इफेन फावो आनी तुका खबरूच ना जेजून कितें केलां खुर्सार. एक भुरगो इल्लीशी टेस्टिमनी सांगता, देन वील फिनीश. एक वेजिटेबल वेंडर तो, तेणें न्हू तेज्या जिवितान जायते, आनी तो हिंदू धर्माचो, तो कॅथलीक न्हू क्रिस्तांव न्हू, तो जेजूची ताका कांय खबर ना, आनी तो खूब वायट जिवीत जियेलो तेज्या जिवितान. असलें वायट जिवीत जियेलो सारकें सेम हे अस्तोरे भशेन जावंक शकता, जावं कोणाचें कितें वायट केलां, नास केलां, पाड केलां, मोडलां तोडलां, जायतें तेणें कावंटिंग्स तेणें जायतें सांगलें की आपणें हें सगलें केल्लें. आनी एक दीस असो टायम येयलो की तो गिल्टान गेलो, गिल्ट जालें ताका, आनी तेणें अशें चिंतलें खंय, आनी तो दुसऱ्या धर्मान फेतान जल्मलोलो न्हू, ताका अशें दिसलें की हांवें केलां त्या पातकाक आपणाक आनीक बॉक्सोणें ना, द ओन्ली वे आय हॅव इज टू गो एंड कमीट सुसायड. मरणूच आपणाक आतां फावो म्हणून तो खंय एक नदीचेर वचपाक, व्हडल्या पुलार वचपाक लागून बसीक उबो रावलो. आतां तकलेन कितें चिंता तो, आपूण बस दवरतलो, त्या पुलार वेतलो आनी वयरसान उडी मारून जीव दितलो आनी आपूण मोत्तलो. कित्याक त्या पुलाचेर, कित्याक कोणाक सेव करपाक पासून आपणाक आनीक चान्स ना, कित्याक आपणाक आनीक जिवंक नाका, कित्याक आपणें जायतीं पातकां केल्या आनी ह्या पातकाक लागून आपणाक फकत मरण फावो. समजता? ही खबर आतां केन्नाची, 10 वर्सां फाटली खबर. सो एक दीस कितें जालें, तो बसीक रावलो म्हणटा, आनी आतां आपणाक वाट ना न्हू, सो बसीक रावतलो आनी बसीक रावला म्हणटा, रावला. आतां आय डोंट रिमेंबर तो बसीन चडलो काय तो बस स्टॉपारूच आसलो. एक भुरगो येता तेजे कडेन येता आनी ताका म्हणटा, तेजे कडेन डायरेक्ट उलोवंक लागता. दॅट पर्सन वॉज स्ट्रेंजर टू हीम, ही डजंट नो दॅट पर्सन. सारको स्ट्रेंजर येता आनी तेजे कडेन उलोवंक लागता, ताका वळखीता, आनी गोंयची खबर न्हू ही, गोंया भायली. सो तो ताका वळखीता आनी तो म्हणटा कितें जालां, तो भुरगो ताका विचारता. आनी तो सामको दुखी हा, कित्याक आतां तकलेन कितें चलता, वचोन जांप मारूंक जाय न्हू, जांप बेश्टीच मारूंक जातली, गट्स नाका, करेज नाका वचोन तें करपाक. सो आतां तो कडकडटा भितरल्यान, म्हणटा आपूण भियेलोलो हा म्हणटा, तो वचोन आपल्याक कितें करूंक जाय, ओन्ली ही नोज. कोणाक खबर ना हेजे तकलेन कितें चलता, तो जाणा आनी कोण जाणा, देव जाणा. सो आनी सैतान जाणा न्हू, सैतानाचें मांडणी कितें, चोरपाचें, जिवेशी मारपाचें, नास करपाचें, वय ना, तेजें कामूच तें. तो आतां रावता फायनल एक्शन जायसर, समजलें, मागीर तो जालो सक्सेसफूल. कित्याक ओतमा उडयलो ताणें इफेना न्हू. आतां कितें जाता, हो मनीस जेन्ना ताका मेवता, कितें जालां म्हणटा, बोगर विचारता. मागीर हो आपलें कांयच ताका ओपन करता आनी ताका सांगता. आतां तो म्हणटा कितें, तो म्हाका शेअर करी तेन्ना म्हणूंक लागलो कितें, आपणें ताका कित्याक सांगलें, कित्याक एनीवेज आपूण मरपाचो हात, सांगता आनी वयता आनी म्हजें काम काबार करता आपूण. सो आपणें म्हणटा ताका सांगलें आनी ताका म्हणलें, म्हणटा आपणें जायतें म्हज्या जिवितान पातक केलां, लोकांक त्रास दिल्या, लोकांक वायट केलां, लोकांचो घोराबो म्हणटा आपणें इबाड केला. सो आपल्याक आनीक जिवप फावो ना. आनी हो मनीस आयकोन म्हणटा, तो मनीस म्हणटा आपल्याच्या आयकोन म्हणटा इतलो असो रडलो म्हणटा त्या टायमार आपल्या फुडल्यान. आनी आपूण चिंतता म्हणटा, हो कित्याक रडटा, केलां सगलें हांवें न्हू,
वो कित्याक रडटा, हेजें कितें जालां? तो म्हणटा तुका खबर ना. वो रडटा तो मनीस ताका म्हणटा, डोंट यू नो that Jesus has died for your sin on the cross? तो म्हणटा जीसस? कोण जीसस? कोण जेजू? तो दुसऱ्या धर्माचो न्हू. कोण जीसस? तो म्हणटा तूं जेजू नको, वो जेजू जो क्रुसार मेला. तो म्हणटा यीशु मसीह म्हणटा क्रूस पे मरा है आपके पापों के लिए. ये जो भी कुछ आपने किया, ताका हिंदीन सांगलें, ये जो भी कुछ आपने किया, ये सगलें जे तुवें कितें वायट केलां, हेजें फारीकपण ऑलरेडी जेजून कुर्सार दिलां आनी तुका आपको नया जीवन दिया है. तो म्हणटा ही आनी कसली शिकवण, हे कितें? आनी हे आयकोन म्हणटा आपणाच्या काळजान म्हणटा एक सुयो एक भाले कशें तोपोंक लागले म्हणटा. म्हणजे आनीक आयक, लिसन मोर. आतां ह्या मोरतेल्या मनशाक खबर ना जेजू कोण, पूण जेजू जाणा ह्या मनशान रिपेंट जाला. रिपेंट कसो जालो तो? जेजूची खबर नासतना तेणें कितें म्हटलें, हांवें त्रास केले लोकांक, सो लेट मी गो एंड डाय. मिनींग वॉट? हांवें वायट केलां, पातक केलां. पूण जेन्ना एक मनीस आपले पातक वळखता, त्या मनशाक सासणाच्या सासणांक बोगसोणें फावो केला जेजून त्या कुर्सार मरोन. आमच्या आदल्या आतांच्या आनी फुडल्या पातकाच्या बोगसोणें त्या कुर्साचेर जेजून दिलां. सो जेन्ना हो भुरगो आपूण रिपेंट जाता, ताका खबर ना तें रिपेंटन्स म्हूण, ताका खबर ना ही मनाची नवसरणी. तो जाणा कितें आपणें वायट केलां, सो इट्स बेटर आय शूड डाय. सो आतां जेजू येता ह्या मनशाच्या रुपान आनी म्हणटा, तो म्हणटा तुका वळख जाली, तुका गमन येयलें तुवें कितें केलां तें. गिव युअर लायफ टू जीसस एंड सी वॉट जीसस डू इन युअर लायफ. एंड ही सेड ओके, आय एम रेडी. कितें खंय जेजू सांग आनीक. सो तो ताका जेजूची खबर सांगता. दोगूय दुसऱ्या फेताचे आहले. हो भुरगो म्हणटा हिंदू आसलो, सांगतलोय पयलो दुसऱ्या धर्माचो, पूण ताकाय कोणें एक फावटी जेजूची खबर दिल्ली. पूण आतां हो कितें जाता, गो इन टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड एंड बी माय विटनेस. When we become his witness, we are saving people's life. We are giving Jesus for them in their life. We are giving them hope to live. There was no hope in his life to live because he was thinking, what, I am a sinner and the only way for me is to go and die. But when he repented, the blood of Jesus has cleansed him then and there and changed his heart. And he gave his life to Jesus and he said, I want to know, मुझे जानना है ये कौन यीशु मसीह है, मुझे और जानना है इसके बारे में, he said. And it's been 10 years now. He has given his life to Jesus, and every day he is going to some church. He's preaching the gospel to whom? Not on the pulpit. He has a vegetable stall. Whoever comes to his place, to the vegetable, he see if the Holy Spirit convict his heart, he is giving the word. That's how he is preaching, not on the pulpit, where he is working. And I had gone there to buy vegetable. And I don't know how it happened, because believers, God knows, right? Holy Spirit connects the believers to believers. No, I did not know that he was a believer. I did not know that he was saved 10 years ago. So it's not about the religion. It's not about where you're born. It's not about how you're born. It's not about how you're brought up. It's about God. It's about Jesus. It's nothing about us. One thing we should always remember, it is not about what I do. It is not about who I am. It is about Christ, and it is about who I am in Christ Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. So God has forgiven us of all our sins, of all our wrongdoing, not based on our works, not based on what I have done. It's not because I'm saying, God, I did this, that's why I'm forgiven. No. I'm forgiven because what Jesus has done on the cross for me, that he shed his blood on the cross for you and me. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. It's not by keeping all the laws. He said, you are not right because just you obey the law. You are outside, you are speaking the law, but you are the one who's breaking the law first. Hallelujah. And who's the real Jew? But he is a Jew who is one inwardly, and true circumcision is the circumcision of heart. The circumcision is the circumcision of heart. Hallelujah. Thank you, Jesus. And by the Spirit and not by the fulfillment of the letter of the law, his praises is not from men, but from
God. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Do you have any question? Now somebody would say, no question. Time is gone. We have to rush home. Yes? Hallelujah. कोणाक कितें विचारपाक जाय? Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. God is love. Yes. Hallelujah. Thank you, Jesus. Anybody wants to say something, ask something? Okay, judging and correct. Okay, now. When we see the life of Pharisees, what they were doing? Pharisees, what they were doing? They were judging. Were they helping them to correct themselves even though they are going in wrong path? Did they corrected anybody? Or they only brought the law in front of them and always showed them you are doing a wrong, you are a tax collector, you are a sinner, you are a prostitute, you are this, you are that. This has become एक judging झाले, no correction. Sometimes, sometimes आता आम्ही देवाच्या उतरान हा, okay? Now we know the ways of the word of God. And when we see somebody is going into a wrong path, will we not go to that person and try to talk to that person and try to, share the gospel? Can we do? Judgment is what you are judging and not doing anything about it. You are just judging and going and telling even other people about that person. But you are not trying to do anything for that person. That person himself does not know that somebody is judging him and going and telling to everybody. For example, this brother is doing something wrong and I am seeing it. And what I am doing, I am going and telling to him, to taso kurta. Example, he is doing this and that. Okay? Now, we are not here, okay? Example is that not as we are sitting here, randomly. So I am going and telling to people. And I am even showing all the laws. Now let's take an example of a Pharisee. Teka sogle ami kaide dakoita. Kaide pormone eka kide disti podon etele? Ao? Patki. Kide disti podon etele? Wo tax collector kide muntalo? Ao? Patki. Correct? Correction kai na. Fokot teka kide disti podon etele? Ao patki. But जो मुनीस तका एक कायद्याची ओळख दाखवता, एक देवाच्या मानमताची ओळख दाखवता, but not doing something to help that person to get in. Okay, let's say for example, let's give another example. एक मुनीस हा चर्चीन वयता, okay? Are we all going to the church? Yes. So one person is newly coming to the church, okay? आता त्याचा फोन सपोज रिंगिंगाचेर हा, उतोर चालू हा, आणि त्याचो फोन कितें जाता, व्हडल्यान वाजता. कितें जातलें आमकां सगल्यांक? देख दिवंक ना माय पायन, शिकोवंक ना कोणेन, आमच्यो असल्यो खबरो जाता. हां, आर वी रेडी टू एक्सेप्ट हिम द वे ही इज and try to correct him in a nice way? Like for example, when the session gets over, try to go to him, उलोय तेच्या लागी, समजोय म्हणजे कितें, try to get involved with him, तेका involve कर. तो न्यूली आयला, सगल्यांनी तेका पोवन असो जज केलो की तेणें व्हडलो क्रायम केला आनी तो मनीसांनी इगोर्जेक येत ना. समजता? तो मनीसांनी इगोर्जेक येत ना. कित्याक? सगल्यांनी तेका कितें केलो, कंडेम केलो, तेका जज केलो आनी तेका असो पळयलो की ही डजंट फील एनी कम्फर्ट इन दीस church. He doesn't feel acceptance in the church. आणि तो पयस वता. I remember Papa also has given one day session चालू असताना कोणाचो फोन वाजलो आणि सगळी अशी पोवंक लागली. You know what Papa said? वो एक रिंग टोन तुमकां तर इतलो डिस्टर्ब जालो, तुम्ही घरा वयता तेन्ना कितले रिंग टोन वाजता घरा, तुम्ही कितें करतली तेन्ना? आं? म्हणजे कितें? तुका भोगला हें? ओके? ओके, आतीन हुंचे तुझे खाना की असता आणि पयला. ओके,
आसता. देन येस येस. आनी फोन वाजलो. See, this is what happens. तुका राग येलो? हां, पूण तुका त्रास केले एका मनशान, पूण मन खंयचोच नाका वचपाक कशें जालें? इगोर your focus will not be on the bag. No, what I'm trying to say is, but in that case, no sister, I'm sorry to say, instead of responding in love, you reacted. You said, "Maka rag ailo." Bitor ailo. Pun ailo no. So you reacted no. You should have operated in love, no. Whatever he said, you should have operated in love, no. देवाक आमचो आमी कितली आयकोना देवान आमकां बक्षिल्या. सो तो आयकोना ताका आमी बक्षप न्हू. ना पूण आमी रागाक आमी येवकार दिवया नाका. नो नो, वॉट आय वूड से टू यू रो, लिसन वॉट आय वूड से इज, रागाक आमी भितर येवकार दिवया नाका. कितेंय जावं न्ही आमच्या भोंवतणी, आमी रागाक येवकार दिवया नाका. राग आमकां देवान सांगोंक ना राग कोर म्हूण एकामेकाचो. नाका वळखोंक, इट्स ओके. इवन इफ यू रिमेंबर हिज फेस, नो, लेट गो. Praise God, praise God. That's a good thing about you. Praise God. Thank you, Jesus. So, correction आमी कितें म्हणुया? For example, correction I would say. Okay, what is judgment for you according to you? You tell me that. What is judging? To whom you are going and saying? That is not a judgment, no. When you see somebody's, आता तुका दिसले कोणेन कितें wrong केला, you go and do the action and help that person, no. Nah, so you have to renew your mind with the word of God. If you want the harvest, you have to go and plant the seed first, right? So if you are trying to correct somebody, you have to notice that something is going wrong, no. So when you notice something is going wrong, how can you count that as a judgment? If you don't notice, how you will go for correction? But when you notice only, you will go, no. In his mind, I understand what he's saying. But see, when you see something is going on wrong, for example, Apostle Paul is correcting so many people. So is he judging them? No. He's correcting. Yes or no? आता हे ज्युइशांक तेणेन कितले बरयला. ओ अपोस्टल पॉल सुरवातेक कसो आसलो? हां? वन ऑफ देम. बट जेन्ना जेजू ताका मेवलो, आतां तो कितें करता? करेक्ट करता दुसऱ्यांकी, करेक्शन लेटर्स दिले आपणाचे. सो इन दॅट वे ही इज शोईंग अस द रायट वे. येस ओ नो? showing us the right way. So आमी म्हणोंक शकना तो एक आमकां जज करता. He is showing us the right way of salvation. Understand? आमकां सांत पावलून आमकां एक साल्वोसांवाची वाट आमकां जेजू उद्देशी जाल्या म्हूण आमकां शिकयला. पयलें ताका कितें दिसतालें? मानामेत सांबाळप म्हणजे देवा सोरशी आमी रायट. सारकें? मानामेत सांबाळप म्हणजे कितें? आमचें एक्शन. करेक्ट? आमचें एक्शन बरें आसप म्हणजे आमचें रिलेशन देवा लागीं बरें आसप. बट आमकां आतां सांत पावलूच आमकां आतां कितें शिकयता? वेन ही एनकावंटर्ड क्रायस्ट, वेन ही अंडरस्टूड, वेन होली स्पिरीट टीच हिम द रियल वे ऑफ सल्वेशन. जेजून आमकां साल्वसांव कशें दिलां तें. द ओनली सल्वेशन वी रिसीव इज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड. वी आर सेव्ड बाय ग्रेस थ्रू
faith and not with our own works. So now when he is teaching it, now ह्या जुदेवांक पयले कितें दिसतालें, मानामेत सामावप म्हणजे relation. What is that scripture? 17-18 verse, you go. No, 17th verse. But if you bear the name Jew and rely on the law for your salvation and boast in your special relationship to God. Anga inka kiren distale, when you rely on the Judevan kiren distale, when you rely on the law for your salvation and boast in your special relationship to God. Enka kiren distale, manamet घेवन तर सामावले जाल्यार आमकां साल्वसांव आसा आनी आमी देवा सांगता संबंधान आसा म्हूण. पूण देवाचो संबंध आमकां कसो जाला हें आमकां कशें गमन येता मागीर? Jesus has reconciled us to God through his precious blood. We have been washed clean and now we are united again with the Father. Because of whom? Because of the law or because of what Jesus has done. But when he understood, when Saint Paul understood this, आता तो आमकां correction दिता, जुदेवांक correction दिता, वो ना. Okay, let's take आमचे example. Now, in my family, many a times, my mother, now, okay, केन्नाय कितें जाता, जा म्हाजी भयण, केन्नाय, conversation चालू आसतना, she would say something. For me, it looked, when I hear it, it is against the word. Okay? At the same time, I would say, okay, what you said is with your understanding, but according to the word of God, this is what it is written in the word of God. And then she said, oh, okay. She listens. So, in a way, what I do, I correct her with the word of God. But she would not take it that I'm judging her. I am correcting her according to the word of God. Now, she takes the correction, doesn't take the correction, that's totally on her because she has her own choice. She has her own will. But this would not be like I'm judging her, but according to the word of God, I'm correcting her. Hey, remember I shared my testimony. Papa came and told me, don't go and correct your family or anyone, okay? You change yourself. Understood? But I believe that God came to know and through him, God came and spoke to me. Because God saw what I was doing at home. I had become like a master in the house. In my own house. And that time, I was judging. Then I was judge kori. That could be counted as I'm judging them. Kirak I correct ha, tumi wrong ha. I sarke korta, maka sod gomla, tumka gomong na. The path which I'm walking is the right path, but you all are not walking. So I was judging them. Pharisee. Yes. Understanding? But now, as I am my mind is getting renewed with the word of God, now the ways are changed. Now the ways are changed. Poile hao bosses alle garan. And I was not telling them, you can be changed in this way. I was not praying for them, asking the Holy Spirit to, guide them and teach them. For few months, maybe 1 or 2, 3 months like that. But when Papa spoke to me in month of December, from that time, I changed my ways. I stopped telling them anything, but I rather start praying for them. But now, it's been almost 2 years, but now still corrections are happening, but no judgment is happening. I'm not judging them, but I'm correcting them. I believe, brother, you understood through my example at least. You got your point somewhat? Okay. I pray to the Holy Spirit. No. I pray to the Holy Spirit that he will make you understand. Because without the Holy Spirit, this blockage cannot be removed. This veil which is there, right, can't be removed. It's only through the word by the power of the Holy Spirit. Hallelujah. And it's not just like that, because we have lot of philosophies, right? So to this and that, it's clashing. So it will take time. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Sorry for taking more of your time, okay? Okay. Ani konak ha kire prashna? Okay. Kon eta? Closing prayer? Come. Kon eta? Sister? Come, brother, come. Thank you, Jesus. समजले कितें तरी तुमकां आदार जाला हाच्या शिकवणेचो?
मोगाळ जो या वेळार तुका आर्गां येता तुका वाकणटा तुका 3 वाजता आयज एक सोबीत सुंदर दिसतला. थँक्यू जिजस. मोगाळ जो आयज म्हाकाय बी इन्विटेशन आहलें फंक्शनाचें, बट हांवें तें इन्विटेशन सोडून तेजो हें स्पिरिच्युअल इन्विटेशन, स्पिरिच्युअल फूड हिंगा जेवण मेळटा आमकां स्पिरिच्युअल त्या जेवणाक केलां. आनी म्हाका डेली तूं स्पिरिच्युअल जेवण बरें बरें दिता आनी आमचें मायंड एवरीथींग चेंज जाता, रिन्यू जाता डेली. एन्ड वेळार आय बिलीव ह्या जाग्यार जायते आमचे भाव भयणी तांकांय तुवें हाडला तेजो तांचें काळीज मन न्हवसरता, मनाची न्हवसणी करता, रिन्यूइंग द हार्ट मायंड. आय बिलीव. थँक्यू जिजस फॉर एवरी वन. थँक्यू जिजस फॉर दीस प्लेस. थँक्यू जिजस फॉर दीस सिस्टर अनिशा and his Mr. Thank you, Jesus. Praise Jesus. Thank you, Father. Praise Father. Glory, Father. Hallelujah.